सर्गा आणि संसारात पापाक साव महिमा सर्गा आणि संसारात सुख साव महिमा मनशाच्या त्या जीवनात जेसूक साव महिमा मनशाच्या त्या जीवनात पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा स्तुती साव होगळाप साव देवा बापा रचणाराक अर्गां जाव जय जय साव जेजू शांतीच्या कुवारा स्तुती साव होगळाप साव देवा बापा रचणारा स्तुती साव होगळाप साव देवा बापा रचणारा अर्गा जाव जय जय साव जेजू शांती कुवारा अर्गा जाव जय जय साव जेजू शांती कुवारा पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा त्या पवित्र आत्म्याक आमी नावाडी आनी म्हणया वंदिया हरसिया पवित्र आत्म्याक तो बोलवंत देखून ताका आमी नावाड्या आनी त्या सर्गींच्या दळबाराक आमी उल्हासांनी म्हणया वंदिया हरसिया पवित्र आत्म्याक बोलवंता वंदिया हरसिया पवित्र आत्म्या बोलवंता नावाड्या वाकण्या सर्गीच्या त्या दळबाराक नावाड्या वाकण्या सर्गीच्या त्या दळबाराक पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्व सांगता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव साव आता आणि सगळा म्हणया ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव साव आता आणि सर्वदा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एकामेका पळोवया फाटल्यान कोणी मुखल्यान कोणी आसा हॅलो म्हणया गुड मॉर्निंग म्हणया कित्याक आज किर्तनांत आमी तेंच आयकता ताचें नांव सदैव साव आतां आनी सदां सर्वदा प्रेज द लॉर्ड सगळां म्हणया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया रेतेरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता तुमचें सक्कड काम कुशीक दवरनो तुमी हांगासर आयल्यात देवाचें उतर आयकूंक सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचें आराधन करूंक आनी तुमकां शांती आनी समाधानाचो अनुभव करूंक हांगासर तुमी आयल्यात तुमच्या काळजान जायतीं तेसावां घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमच्या काळजाच्या अत्रेक विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात ह्या पुणशेतान तुमकां जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव जातलो तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात मोगाचें न्हू बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केदाळास खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना वस्तूच्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात आसता तुमच्या विनवणेचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रगांचेर तुमच्या मागणाचेर खंडीत जावन तो आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां खाली हातांनी निराशी करून खंडीत ह्या पुणशेतान जावन पाटीन धाडिना सक्कड तुमचें काम कुशीक दवरून तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा दुसरें आमचे पाद्रा हांगासर आसात मानादेक बाप मेल्वीन नोरोन्ना आज सकाळीं ते आयल्यात पक्षिकेरेतावन आयल्यात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू अर्गान जेजू ओगलाब जेजू ओगलाब जेजू आराधन जेजू जेजू हालेलुया
हालेलुया हालेलुया येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्रा येशुवे स्तोत्रा अर्गान जेसो अर्गान जेसो अगलाब जेसो अगलाब जेसो आराधन जेसो आराधन जेसो हालेलुया हालेलुया आम्ही बिरवया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्याची सकत मागया पवित्र आत्म्या देवोने आणि तुझी कृपेची बेसावा आमचेर वत सुकली सगळी काळजां तुझ्या उतरां मारी फात ती सगळी परत जिवाळ करे घटसाल्ली आमची काळजां मना तुझ्या उतरा वरवीं तूं भागय धरून जाल्ली आमची काळजां तुज्या मोगान ती परत मोव करी तुज्या सुभाम देण्यानी बर पवित्र आत्म्या अभिषिक्त कर ये देवोन ये पवित्र आत्म्या मुझे थंय ये म्हूण आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावून पवित्र आत्म्याची कृपा मागून घेवया दुबळ्यांच्या हितून दाता देण्याच्या हितून दाता देण्याच्या हितून दिव्या काळजाच्या हितून दिव्या काळजाच्या बुसवंदारा बोबऱ्या आत्म्या दुलपतून सैर्या आत्म्या तू लोप तू सैर्या स्वाधिकर्या विशेवा विशेवा उरतेल्या सवळी वतां सुकतेल्या सवळी बोता सुकतेल्या बुजवण करी रडतेल्या रथेल्या हे उजवाडा स्वाडा संपूर्ण संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण मोरे ओत्मे परिपूर्ण तुका पातये तेल्यांचे तुका पाते तेल्यांचे ना मनशा थंय कांय इल्लें नामून शांत कायिल्ले इल्लें वायटाक पडनातलें इल्लें वायटा पडनातले नातल्यार तुजो थीर नातल्यार आधार तू सो तीर आधार दुधो सकट मेळले विसय सकट सुकले विसय सकट सुकले तांबय सकट तांबय सकट गायले भागय सकट गडसाले घडसाले शकय सकट तणसाले शेकय सकट तणसाले वाटेक परते आड केले वाटेक पोर्ती आड केले लाभय तुझ्या भावर्त्या तुझे आशीव पातेल्या ओबी तुझी साधिनी लाभशी गुणाची पूर लाभय आमकां बरेपण भावय सुका सजनाच्या आमेन हे पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेची देणी आमचेर तूं वत तुझ्या देण्यांनी आमकां बर तुजें उतर आयकूंक कृपा दी सकत दी पवित्र आत्म्या तुज्या सुबाम देण्यांनी बरोवन आशिर्वादीत करी आनी तुज्या सगळ्या जाणवायेचो तुज्या सगळ्या सर्गींच्या राजाच्या संतोशाचो आनंद आमकां आमी बगीशें करी हे पवित्र आत्म्या जाणवयाच्या दातारा तुजें उतर आयकूंक आनी तें उतर चिवंक आमकां तुजी कृपा आनी सकत दी म्हूण मागता हांव तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती ससनाच्या ससनाक आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेसु अर्गान जेसु ओगलाब जेसु ओगलाब जेसु आराधन जेसु आराधन जेसु हालेलुया हालेलुया मगचे भाव भयणीनो आमचो सुमी आमचे मदें आसा ह्या देव तेंपलांत आसा ह्या पुंतळाक तुमी ह्या सुमयाक मेळोवंक आयल्यात वयगी न्ही वयगी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमची ते सवां घेवन आयल्यात तुमची इरादे घेवन आयल्यात
देखून ह्या सुम्याक तुमी नांव वाडूंक आयल्यात, सुम्याची स्तुती करूंक तुमी आयल्या वय की न्ही? आयल्यात गी? आयल्यात. देखून आमी सगळीं उबी रावून सुम्याच्या मानाक एक स्तुतीचें गीत गावया. सर्वेस्पो देव आमचें सगळें आसा तें समजून घेवया आनी तोच एक मात्र देव, ह्या देवा भायर दुसरो देव आमकां ना. जायते फावटी ह्या देवाची आमकां वळख आसा, ह्या देवाचेर फाती येता, पूण थोडे फावटी आमी कितें म्हणटा, चलता ह्या टायप न्ही गी, मेळ्ळ्यार मेळटा, ना जाल्यार ना, ओडणी पळया, तसले चिंताप. तशें आसूंक नजो. सुम्याचेर अखंड पाती न्ही, जो पात्रियार्का बरी, कानान स्त्रिये बरी, सुम्याचेर अखंड पाती न्ही, मार्ता बरी, मरिये बरी आमी दवरूंक जाय. देखून एंत आनंद म्हणलें गीत गावया आनी सुम्या संगी आमी हो वेळ करसिताना तो संतोष आमचें थंय आसूं दी, संतोष समृद्धी आमचें थंय आसूं दी. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. सुम्याच्या बोगान बरोवन आमचो आत्मो संतोषता. सुम्याच्या कृपेन बरोवन आमचे सगळी जीव उल्हास भरीत आसा. तर संतोषान ताची स्तुती करया. ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ, ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ, ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ, ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ. ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ, ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು, ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು, ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು, ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ
ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿವೆ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅದು ಬಾರ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Ergaan tuka sumyan Jesu, Oglap tuka sumyan Jesu, Aradan tuka sumyan Jesu, Vandan tuka sumyan Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. देवाचे उतर मातेवाच्या वंजलांत अध्याय 4 पर्यंत आमी वाचले जाल्यार दान धर्मा विशांत जेजू आमकां हांगासर भोव अपुर्ब्याची शिकवण दिता. आमी उबी रावन हें देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीत अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गेच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाबसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां जावन सभासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें सांग तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ इदळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाता कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता बसया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भक्तीच्यो करण्यो आमी सळावत प्राजीत काळार नियाळता. भक्तीच्यो करण्यो न्ही गे. भक्तीच्यो करण्यो कसल्यो पुरो आसात. भक्तीच्यो करण्यो तुमी कितें भक्तीच्यो करण्यो म्हळ्यार कितें कसल्यो पुरो भक्तीच्यो करण्यो आसात कोण सांगता? आ कितें मागणें एक भक्तीची करणी. मागणें ठीक आहे. कोणा लागीं मागचें आमी? देवा लागीं मागचें न्ही गे. मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार कितें म्हणटात? देवा लागीं उलोवचें. देवा लागीं उलोवचें. तुमी उलोवचें की देव तुमचे लागीं उलयता? चडावत आमी उलोवचें न्ही गे. पेंगटान दुखू, पाटीन दुखू, गळ्यान दुखू, उतान दुखू, हें दुखू, नातू समाना, दू समाना, पूत समाना, तें ना, हें ना, तांकां हें दी, तें दी, हें दी, ब्ला 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 मागून तेचें न्ही गे. आनी देव आमकां आयकून तेता न्ही गे. तूं तें मागताय, तूं तें मागताय, तूं हें मागताय, हांव हें मागता, सगळें मागता न्ही गे. पावस येवना आमकां. आयले काल इल्लो पावस आयला काल तो न्ही गे. त्या दिसा पावस येवनातलो, पावस नातलो. खंय थोडे पावसा खातीर मागताले. पावसा खातीर मागताले. खंय थोडे पावस नाका म्हूण मागताले न्ही गे. एक फावटी हांवें मिसा वेळार मागणें केलें पावसा खातीर.
मी जाल्या उपरांत एकल्या मनशा मेळ्ळो तो म्हणटा फादर एक 4 दीस पावस फाटीं पडल्यार बरो आहलो फादर. कित्याक विचारलें म्हज्या घराचें काम जावना इंटरलॉकांनी पुरो गलते आसात घरांत धुकल जाल्या उपरांत पावस आयल्यार बरो आहलो तुमी मागतात की फादर म्हणलें अशें. ताका घरांत धुकल जावंक आसा जेलाक इंटरलॉक घालूंक आसात आनी इल्लें भायर पेंटींग करूंक आसा देखून तो म्हणटालो पावस नाका. हांव म्हणटा बोरयलांत उदक उणें जालां तोटाक माडयांक बरो उदक जायचें देवा पावस धाड. आनी एकलो म्हणटा फादर आमच्या घरा रोसाचें खार हें आसा ओपन एअर रोस आसा दुयेंसो बरो गड्ड आमी आसा केला देखून पावस येनातले बरी मागा फादर. कांय एकल्या मनशाच्या बांयंत उदक ना सुकोन गेलां तो म्हणटा कितें म्हणटा मागा फादर बरो पावस येवच्या मागा उदक ना कोणाच्या बागलांत उदक हाडचें आमी बरो पावस येवच्या खातीर मागा. आनी एकलो म्हणटा रोस आसा फादर रोसाचें कार्य पाड जायनातले बरी पावस येनातले बरी मागा. न्ही मागचें. आनी देव कोणाचें म्हूण आयकतलो देव तुकाय समाज सांपळयता ताकाय समाज सांपळयता देवा थंय पार्शालिटी ना पळय गे देव सगळ्यांक एकतले रितीन पळयता. तशें म्हणटाना तो कोणाचें मागणें आयकतलो पळय गे म्हळ्यार देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन म्हजे लागीं कितेंय मागतात तें हांव तुमकां दितलो. कितें जाता आमी मागण्याक सांगात आयल्या वेळार म्हजे एक इरादो इंगड तुजो इरादो आनी एक कळ्ळें. तूं पावसा खातीर मागताय ती नाका म्हूण मागता. इरादो इंगड इंगड थोडे फावटी तुजें मन सारकें आसा ताचें मन सारकें ना. देखून जेजू म्हणटा स्वस्थ एका मनाची आनी काळजाची जावन खंयच्याय इराद्या बसून तुमी मागता जाल्यार तें हांव तुमकां खंडीत दितलो. कळ्ळें खंडीत दितलो. थोड्या वर्सां फुडें एक फावटी पावस मस्त फाटीं गेल्लो जुनाच्या 26 तारखे पर्यंत पावस नातुल्लो. तशें सगळ्यांनी मागोवंक सुरू केलें देवळांत पडलेंत इगर्जांनी पुरो मागोवंक सुरू केलें. कांय थोड्यांनी पेट्याक आनी मांकडाक काजरी केलें मागीर माणक्याक आनी कोणाक एका चेडवाक कोणाक काजर केलें. तशें गेल्यार पावस येता खंय गुत्त ना म्हाका पेपरार पळयलें. तशें सगळ्यांनी मागण्यांत मागणें हांवें एका इगर्जेंत मागणें दवरलें शुक्राराचें दनपारां सांजे 3 तावन 7 वरां म्हणसर 4 घंट्याचें मागणें. इगर्ज बरो लोक कळ्ळें देवाची स्तुती देवाक आराधन विनवण्यो तेसांवां मागणें शर्माव पुरा 4 घंटे कशे गेले म्हूण गुत्तू ना. निमाणें मागणें जाल्या उपरांत बेसांव निमाणें गीत जाल्या उपरांत हांव वचून पोटी घेवन रावलो. कळ्ळें पयलेंच एका हप्त्या पयलेंच पावसा खातीर विशेश करून मागणें करता हांव तुमी सगळ्यांनी येयचे म्हणून आमी एनावन्स केल्लें इगर्जेन देखून लोक भरून आयिल्लो. हांव म्हजी मुस्तायकी मिसाची आनी ह्याची आराधनाची मुस्तायकी दवरून हांव फाटीं पोटी घेवंक येता पळयता मस्त वाणो आसात इगर्जे भितर वाणो घालनात भायर आसा भरून वाणो आसात पूण एकच एक सत्री दिसना. कळ्ळें हा एकच एक सत्री ना कोणाच्या जाग्यार एक सत्री ना. मागोवंक आयल्या गायला लोक हा खंयच्या खातीर मागोवंक आयला पावसा खातीर. खंयच्या खातीर मागोवंक आयला इरादो स्वस्थ खंयच्या खातीर मागोवंक आयला पावसा खातीर पूण सत्री ना. उपरांत एक उत्तर प्रायाची स्त्री भायर आयली बेसांव दिया फादर म्हणाली देवाचें बेसांव म्हणें. फादर मागणें बारी बरें जालें सुपर म्हणाली मागणें बारी बरें जालें फादर 4 घंटे गेले कशें म्हूण कळूंकूच ना म्हणाली. हांवें म्हळें मागणें बरें जालें वय माई पूण तुवें मागण्या घेतना सत्री हाडूं न्हय न्ही म्हळें. खाले म्हणटात फादर पावस येताय पावस पक्का येना म्हणाली. खाले म्हणटात फादर पावस येताय
पाऊस पक्का येणार म्हणाले. 4 घंटे मागणे केला, मुखार बसून आली ती. 4 घंटे मागणे केला पावसा खातीर. मागणें जाल्या उपरांत म्हणटा पावस येना म्हणून. तर आमी मागचो इरादो कसलो? मागचें म्हळ्यार कितें? कित्याक मागचें? थोड्यांनी टायमपास करचें मागचें. टायमपास घरा म्हळ्यार भुरगीं दोस्तात न्ही, हां, टी व्ही पळोवंक दिना, भुरग्यांची परिक्षा, टी व्ही ऑन करूंक ना, मागीर कालें करचें. वेळ पाशार जायचे, वेळ पाशार जावच्या खातीर इगर्जीन येवचें बसचें न्ही. एका घरा गेल्लो हांव भेटेक. एक उतरप्रायेची स्त्री आतां कोंत काडून आसा कळ्ळें. काल करता ही माई तेर्स म्हणटा ती आतां कोंत कळ्ळें गे. मागीर पळयतना पेपर वाचते आसा, उदयवाणी पेपर. तूं कोंत म्हणटाय की तेर्स, तूं तेर्स म्हणटाय पेपर वाचताय. थोडे पटी आमी 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 मागचे देखून जेजू म्हणटा एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमी मागले करीत देव तुमकां दिवचो ना. आमी एका मनाची काळजाची जायच कळ्ळें. थोडे पटी आमकां आमी इगर्जेक मागोवंक येता, आराधनाक येता, रितीरेक येता, आमकां जायनातलो, आमकां जायनातली एक व्यक्ती आमच्या मुखार बसल्या जाल्यार, हां, म्हाका जायनातली बसल्या जाल्यार हांगा सक्रामेंत आसूं, जेजू आसूं दी आनी कोणी आसूं दी, आमी पळोवचें कोणाक? तकत्त पळोवचें. तो कालें करता, तो उठ्ठा गी, बसता गी, जेवता, कालें करता, पूण तकत्त पळोवचें आनी ताच्या विशांत नियाळ नासचें न्ही गे. मागचें ना आमी. देखून देवाचें उतर स्वस्थ म्हणटा मागणें म्हळ्यार कितें? भक्तीच्यो करण्यो. मागणें मागणें म्हळ्यार आमी तुलोवचें गी, आमी मागचें गी. मागणें म्हळ्यार कशें? तुमी कशें मागणें करतात? मागणें म्हळ्यार कितें? भक्तीच्यो करण्यांत एक मागणें वेगळी. मागणें म्हळ्यार कालें सांगा म्हळ्यार मागण्यांत कालें पुरो येता सांगा. आ देवा लागीं उलोवचें. मागीर देवाचें देवाचो मोग नियाळचो कसो? हां, आमच्या करण्यांनी, आमच्या उतरांनी मागणें 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 कशें घालताय तें? तुजी भक्तीची रीत, ती जिवोवची रीत, ओके. देवाचो मोगा प्रमाणें तुज्या भक्तीच्या बऱ्या उलोवण्यांत, बऱ्या जिणये सालींत तुवें जियोन दाखोवचें. मागण्यांत कशें हाडटाय? मागणें तुमी मागणें करतात की मागणें? हां, देवाची स्तुती करची, व्हेरी गूड. मागीर हां, अर्गां दिवचें. मागीर मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें तुमी कसलें बरें मागणें म्हणटात? मागणें म्हणटा सांगा. हय, थंय बाबार्थ जिवीत तातूंत एक वांटो मागण्याचें संबंद. संबंद आमी दवरचो. तुवें म्हळें संबंद आमी कितले सळावळीन आसता, कितले सळावळीन आसता तितलो संबंद आमचो वाडटा. संबंद एक मनीस सदां एका मनशाक फोन करता जाल्यार, सदां फोन करून उलयता जाल्यार तांचो संबंद बरो आसता न्ही गे, फ्रेश. पूण एका वर्साक एक फावटी एकलो फोन करता जाल्यार, 2 वर्सां फाटी फोन करता जाल्यार ताचो संबंद तितलो आसता? सदां फोन करून उलयतले इतलो संबंद आसता? ना. आमी कितले फाटी मेळटा, कितले फाटी उलयता, कितले फाटी फोन करता आनी कितले आमी संबंद दवरता, सळावळ दवरता, तितलो संबंद आमचो घट जाता. तशेंच आमी देवा लागीं कितले मागता, कितले उलयता, कितलो वेळ दिता, तितलो वयर आमचो संबंद, आमची सळावळ वाडटा. पूण सडावत मागणें म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमकां कळीत आसना. आमी चिंतचें मागणें म्हळ्यार सकाळीं सांजेची मागणी न्ही गे. सकाळींची भेटवणी, म्हज्या देवा, म्हज्या साईबा, बावर्ताचें विधान, भरोसाचें विधान, मोगाचें विधान, दुखीचें विधान, तें चिंतचें. थोडे फावटी तें मागणें. आनी आंबोरी तेर्स आमचें मागणें.
म्हूण आमी मुनशें आनी शिनचें आनी सडा वतेंत म्हणटा ओके तें ना म्हूण सांगेन हांव तें बरेंत भक्तीच्यो करण्यो त्यो आमी आदारूंक जाय मागणें एका रितीचें मागणें तें पूण निजाय की मागणें म्हळ्यार कितें भक्तीच्यो करण्योंत एक मागणें देखून हो पळया हें मागणें कितें म्हणून सिसांक कळीत नातलें देखून ते आयले सोम्या तूं मागताय आमकांय मागोवंक शिकय न्ही गे तूं मागताय आमकांय मागोवंक शिकय आनी जितून एक मागणें शिकयलें खंयचें आमच्या बापा मागणें आनी आमच्या बापा मागणें तें एक मागणें जेजून शिकयल्लें तें एक फॉर्मेट मात ताणें तेमकां दिलां फॉर्मेट कळ्ळें एक फॉर्मेट म्हळ्यार तातूंत पळया देवाची स्तुती आसा पळया देवाची स्तुती आराधना आसा पातकांची दूख म्हज्या गरजां खातीर आनी पेल्याच्या गरजां खातीर मागणें आसा पळया विनवण्यो आसात तातूंत विनवण्यो आसात तशें म्हणटाना एका मागणें म्हळ्यार पयल्यान पयलें देवाची स्तुती आटापता देवाची स्तुती हांव तो देव इस्रायलाचो हांव तो देव अब्रामाचो हांव तो देव जाकोबाचो हांव तो देव मोइजेचो हांव तो देव सगळे इस्रायलाचो प्रवाद्यांचो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही देखून ह्या देवाची स्तुती करूंक जाय सर्व परजानो सर्वेस्परा तुज्या देवाची स्तुती कर सर जानांगानो तुज्या रचणाराची स्तुती कर सर जिवी आनी प्राणियानो तुमच्या रचणाराची स्तुती करा कित्याक तो देव वर्तो महिमे बरीत त्या देवा भायर दुसरो देव ना आनी हें सत आमी म्हणून घेवंक जाय आनी आमच्या हर एका मागण्यान देवाची स्तुती आटापूंक जाय देवाची स्तुती हर एका मागण्यान ताका बूक जायचें म्हूण ना ताका खंय कोणें बरोवन दिचें म्हूण ना तुज्या काळजान तावन बगलेली स्तुती कर तुज्या काळजाच्या बोगणांनी देवाची स्तुती कर तुज्या उतरांनी देवाची स्तुती कर तूं ताच्या उपरांत देवा मुखार ये आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर मातेवाच्या वांजेलां जेजो म्हणटा तुज्या काळजा भितर वच तुज्या काळजाच्या कुडा भितर वच तुज्या काळजाच्या कुडा भितर गुपीत असलेल्या तुज्या देवाक पळय गुपीत असलेल्या तुज्या देवाक पळय आनी ताचे लागीं तुज्या पातकाची दूख धर तुज्या पातकाचें बोगसणें माग पळया पयल्यान पयलें देवाची स्तुती कर जाल्या उपरांत तुवें तुज्या गुप्ती काळजा भितर वचून तुज्या पातकाची दूख धरून तुज्या पातकाच्या चुकीची माफी मागची आनी माफी मागोवन जाल्या उपरांत बोगसणें मागोवन जाल्या उपरांत पळया ताच्या उपरांत कितें करीसय तुवें तुजे पासोत मागस पेल्या पासोत मागस विनवण्यो मुखार घालीसय विविध गरजां पासोत दिसपडतो ग्रास म्हाका तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या सगळ्या परिवाराक दी सगळ्या संवसाराक दी कुटुंबाचो ग्रास दिसपडतो ग्रास पावस ना पावसा खातीर दुकोळ आयल्या दुकोळ निवारच्या खातीर मारीची पिडा आयला मारीची पिडा पयसावच्या खातीर कश्ट दगदणी आयल्यात त्या कश्टा दगदणी जैत जोडच्याक बाबार्थाक साक्ष दिवच्याक कसले इरादे समाजाचे इरादे तुझे इरादे पेल्याचे इरादे घालन देवा मुखार समर्पण दी देवा मुखार समर्पण दी आनी सगळी मागणी देवाक भेटोवन जातस तुझे समर्पण कर तुझे समर्पण तुझ्या कुटुंबाचें समर्पण तुझ्या पवित्र सभेचें समर्पण तुझ्या राज्याचें तुझ्या देशाचें समर्पण कर देवा मुखार आनी उपरांत देवाचो आशिर्वाद माग आनी हें जावन आसा मागणें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया एक बोवा पुरबायचें देवाची स्तुती पातकांची दूख बोगसणें
आणि विनवणेची मागणी समर्पण आणि उपरांत देवाचो आशिर्वाद हे जावन आसा मागणें जेजू म्हळ्यार मागता नाही तशेंच मागतालो दोंगरार गेल्ल्या वेळार जेजूचें मागणें तशेंच आसलें देखून जेजू गांठे गांठले मागतालो आनी अशें मागण्या तूं दिवशी जाल्यार अशें मागणें तूं करशी जाल्यार दिंबेर पडोवन बसोवन वा उबा रावन अशें जाल्यार मागण्या तूं मग्न जाशी जाल्यार गांठे गेल्ले कळनात वरां गेल्लीं कळनात फांतें जाल्लें कळचें ना पळया देखून जेजू पळया सगळी रात मागणें करतालो कित्याक थंयसर मॅटर आसलें स्टफ आसलें जेजू लागीं आनी तें वळोन येतालें आनी हें पळयलें शीस अजाप जातालें अजाप तूं कितलें मागणें करताय कशें मागणें करताय पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजून तांकां सकयलें आमच्या बापा म्हळ्यार अशेंच एक फॉर्मेट आसा देवाची स्तुती आसा पातकांची दूख आसा तुज्या गरजां खातीर पेल्याच्या गरजां खातीर समर्पणाची मागणी आसात विनवणेची मागणी एक सगळें तुवें करूंक जाय म्हणलें सत जेजू आमकां दिता पूण आमी कितें केलां आमी फकत बायपाट केल्यान तुरी मागणी आमच्या बापा बायपाट केला नमान बरये बायपाट केला लदीन बायपाट केल्या आनी तेंत म्हणटा हांव पूण आमच्या तोंडांतल्यान बाय सरतात उतरां पूण आमची मोत आनी काळीज खंय खंय दुसरे कडेन आसा आनी ती मागणी इफेक्टीव जायनात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून भक्तीच्या करण्यांत मागणें एक प्रमुख स्थान घेता आनी तें मागणें तुजें मागणें तें देवाक मानता तसलें जावंक जाय करूंक आसा म्हूण मागणें करूंक आसा म्हूण करचें न्ही मागणें करूंक आसा म्हूण करचें न्ही तें केदाळय करूंक जायना सकाळीची मागणी राती न्हिदतना करूंक जाता ती जाता तें जायना देखून आमची मागणी आमी आमच्या काळजांत तावन देवा मुखार भेटोवंक जाय देखून मागणें म्हळ्यार फकत आमच्या बापा नामान मरये वा फकत लदेन न्ही भागार मागणें म्हळ्यार सगळें पळया देवाची स्तुती मागीर पातकाची दूख देवाचें उतर ताच्या उपरांत विनवणेच्यो मागणी समर्पण आनी आशिर्वाद हें सगळें आमी त्या एका मागण्यात येता म्हज्या मोगाच्यो तें जावंक पुरो 15 मिनटाचें जावंक पुरो अर्द्या घंट्याचें जावंक पुरो घंट्याचें जावंक पुरो 3 घंट्याचें हें सगळें एकांत आमी आटापून हाडूंक आसा आनी दुसरें भक्ती करण्यो कसलें हें मागणें मागीर भक्ती करण्यो दान धर्म प्राजीत दंडवण्यो ह्यो सगळ्यो भक्तीच्यो करण्यो दान धर्म पळया भक्तीच्या करण्यांत दान धर्मूय एक भक्तीची करण्याच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें न्ही गे तूं दान धर्म करतना कोंब वाजयनाका म्हळ्यार तुवें दान धर्म केल्लें हेरांक कळीत जावंक नजो देखून तुवें नांव जोडच्या खातीर दान धर्म करचें न्ही पूण तुवें दान धर्म करी जाय देखून दान धर्म म्हळ्यार कितें दान धर्म म्हळ्यार कितें पेल्याच्या गरजांक पावचें पेल्यांच्या गरजांक कसल्यो गरजो पेल्याच्यो गरजो कसल्यो जावंक पुरो दुडवांची गरज आस्पत्रेक एडमीट केलां वखदांचें बील भरूंक पयशे नात वा जेवण ना खाण जेवण ना सेवा करची ताच्या घरा एक सुरयां आसात पिडेंत पडल्यांत सेवा करची कोणूच नात देखून म्हाका कांय काम ना देखून हांव ताच्या संगाता रावून ताची इल्ली सेवा करता सेवेचें काम मागीर विविध गरजो आसात जावंक पुरो एक पासपोर्ट करूंक आसा एक रेशन कार्ड करूंक आसा एक आधार कार्ड करूंक आसा वा एक कितें वोटर ID करूंक आसा वा खंयचेंय काम करूंक आसा एक बँकाक वचून कांय अकावंट ओपन करूंक आसा कांय कळीत ना आपूण व्हरतले कोण दिनात तूं घरा आसाय देखून तुवें वचून आपूण व्हरयेत आनी त्या मनशाक कुमोग करयेत तें दान धर्म
काही एकलो मनीस अस्वस्थ आसा आस्पत्रे रावंक कोणी जण नात आनी ते आस्पत्रे रावचे जाल्यार होम नर्सा दवरचे जाल्यार 1,500 रुपये दिसाक आनी असल्या संदर्भार तूं घरा आसाय तुका करूंक कांय काम ना देखून एक सेवेचें काम त्या आस्पत्रेन त्या भावा वा भयणी सांगात रावून ताची सेवा करचें तें दान धर्म काही भुरगीं आसात थोडीं दुबळीं आसात तांच्या आवय बापाय लागीं बऱ्या इस्कॉलाक घालूंक पयशे फीज भरूंक पयशे नात असल्या संदर्भार तुजे लागीं देवान दिल्लें कांय इल्लें आसा देखून कांय एका भुरग्याक कांय इल्लीशी कुमो करन फीस बांदून कुमो करची त्या भुरग्याक इस्कॉला वचोवंक ताच्या शिकपाक आदार दिवचें एक दान धर्म कांय एकलो अस्वस्थ आसा ताच्या आस्पत्रेक वखदाक पयशे नात देखून तुज्या तर्फेन कांय देवान दिल्लें तुका आसा देखून कांय इल्लेशें उरोवन ताका थंयसर आस्पत्रेचें बिल भरूंक कुमो करचें तुजेले 10 एकरे जागो आसा 10 एकरे जागो आसा आनी तुज्या शेजारच्या एका मनशाक एक 2 सेंट्स जागो ना 1 सेंट्स जागो ना एक घर बांदया म्हणल्यार ताका जागो ना आनी जागो मोला घेवंक ताचे लागीं पयशे नात देखून तूं कितें करताय तुज्या 10 एकरा जाग्यांतलो एक 5 सेंट्स जागो ताका दिताय आनी घर बांदूंक कुमो करताय आनी तें जावन आसा दान धर्म ताका देवाचें पूण तुका आसतलें गरजो मस्तो आसात वाटोय मस्तो आसात आनी अवकाशी मस्तो आसात पूण तें उदारपण आमचें तें आसूंक जाय तें उदारपण देवाचो गूण तो उदार देखून उदार काळजाची बागी ती दादोशी जातलीं उदार देखून आसता तोंडां दिता तो देवाक चड मोगाचो आसता तोंडां दिता तो देवाक चड मोगाचो ताका कितेंच उणें जावचें ना ताच्या पासडेंत हालोवन दोलोवन चेपून दामून दितले म्हणटा देवाचें उतर आदीं कुर्किलान कुली भरताली न्ही कुर्कील आसतालें कुर्कील कोत्ता न्ही खोटो थोडे म्हणटात कोटले म्हणटाले कोटले थोडे म्हणटा कुर्केल म्हणटात वालीचें कुर्केल न्ही गे आनी थोडे वालीचें कुर्केल सुंबाचें कुर्केल न्ही गे आसतालें आनी त्या कुर्किलान कुली भरताली बोवाची कारंबार पडिंतली कारंबार बोवाची कुली न्ही गे कशें भरचें आसली खाली इल्लीशी घालची मागीर भरचें गे दामून चेपून गुड्डान टायट भरचें आसली हुस्पोंक कस जाताली ते न्ही गे कितें दामून भरताले बर्न कुर्कील कोली उदार मनाच्या मनशाक देव ते तत्त मापान भरून दामून दिता देखून आमी उदार जावंक जाय उदार थोड्यां कडेन पयशे नात ओके पयशे नात पूण वेळ आसा कोणाकी कुमो करूंक कोणाची सेवा करूंक वेळ आसा वेळ दियेत सेवा दियेत आदार दियेत सांगात दियेत असले मस्तो वाटो आसात मस्तो अवकाश आसात हे सगळे आमी गळसूंक जाय ह्या संवसारांत ग्रेस्त मनीस आसा तुबलो मनीस आसा रावळेरांत न्हिदतलो आसा रस्त्या देगेर न्हिदतलोय आसा की ना आमच्या भारतांत आसा की ना मार्गा देगेर न्हिदतले आसात रावळेरांत न्हिदतले आसात मार्गार उडयलेले इंसून खातले आसात कळ्ळें की आनी बऱ्यांतले व्हडलो 5 स्टार होटलांतले हजाराचे लाखांचे खातले आसात देवान थोड्यांक ग्रेस्त गाय दिल्या जबरदस्त ग्रेस्त गाय थोड्यांक दुबळी गाय थोडे जल्मल्ल्यान ग्रेस्त कळ्ळें पूण एकलो मंत्रीचो पूत जल्मलो जाल्यार तो जल्मल्ल्यान ग्रेस्त न्ही गे कांय एकलो दिसकुलीच्या ते कुटुंबांत जल्मलो जाल्यार जल्मतानांत दुबळो एकलो जल्मतानांत ग्रेस्त त्या भुरग्यांचे कशें नशीब पळय जल्मतानांत ग्रेस्त जल्मतानांत BMW कार कळ्ळें हांगा लाटारी सायकली ना
ह्या मनशाक. पूण देवान दिलां. कित्याक दिलां देवान? आसल्यांनी नातले लागीं वांटून घेयसे. आसल्यांनी नातले लागीं वांटून घेयसे. पूण समाजांत जायतो लोक वांटून घेता, ना म्हण ना. व्हडल्यो व्हडल्यो कंपन्यो आसात, व्हडले व्हडले उदारमनाचे मनीस आसात, जायते जायते दान धर्म करतात. मस्त जाणांक कळना. आश्रमाक दितात, व्हडल्या व्हडल्या संस्थांक दितात, शिकपा संस्थांक दितात, व्हडल्या व्हडल्या कश्टतल्या अडल्यांक दत्तुकान घेतात, अडॉप्ट करतात आनी मस्त कुमो करतात. रस्त्यांक, करंटाक, लायटांक, घरांक घर बांदूंक जायते जाणां कुमो करतात, ना म्हण ना. जायते जाणां आसात. पूण कांय थोडे आसात, कितली ग्रेस्त काय दिल्या री त्या ग्रेस्त मनशाच्या आनी लाजाराच्या पर्यंत पळया. एका मनशाक मस्त ग्रेस्त काय दिल्ली देवान. ग्रेस्त मनीस आनी लाजरस भिकारी पळया. ग्रेस्त मनश व्हडल्या रावळ्यार दिल्लें, खाण जेवण दिल्लें, बरीं भुरगीं बाळां सगळें फोव केलें, व्हडली गाडी फोव केली, सगळें मस्त दिलें देवान. भुरग्यांक की बऱ्यांतलें बरें खाण. पूण ताच्यात घरा मुखार एकलो भिकारी आसलो. कोडाच्या पिडेन रुवांनी भरलोलो मनीस ताचे गायी पेटे लेवताले, ताच्या गेटी लागीं पडून आसलो पळया. आनी ह्यो ग्रेस्त मनीस बऱ्या व्हडल्या गाडयेर भितर येतालो, भायर येतालो आनी ह्या मनशाक लेगून पळयनातलो. एसी गाडयेर येतालो, ग्लास सुमेत डावन करनातलो आनी ताच्या घरा पळय भुरग्यांनी खावन उडयल्लें खाण कसलें इल्लें इल्लें मास्कावचें हाडांनी पुरो उडोवची. पिझ्झा ऑर्डर करचे खंयच्यार झोमॅटो आसा न्ही, स्विगी तांदूळ पिझ्झा ऑर्डर करचें, एक उडको मात खावचो मागीर उडोवचो. कळ्ळें गे. हॉट डॉग आनी घालें आसा न्ही, बर्गर पुरो ऑर्डर करचें, एक उडको खावचें मागीर उडोवचें. थोड्यांक तें पडोवन तो सवना. वेस्ट करचें म्हळ्यार खाण कितें म्हूण गोतूच ना. जबरदस्त वेस्ट करचें. तें थोड्यांक खावंक ना, जेवंक ना, गत ना, तें आमी चिंतूंकूच चिंतिना. एक फावटी एका काजाराचे मेनू करतना, एका काजाराचो फंक्शन असो मेनू करतना अशें उलोवणें जालें कॅटरिंगाचें आनी मनशां अशें उलयतना 7 नमुन्याचे स्टार्टर जायचे म्हूण. कितले? 7 नमुन्याचे स्टार्टर. चिकन रोल, मागीर वेज पापसू, एग पापसू, मागीर काले सामोसा आनी काले टिक्का आनी काले मस्त आयटम म्हाका येना ते पुरा खंडबटे. 7 नमुन्याचे स्टार्टर. कळ्ळें. ताच्या उपरांत दुसरें सलाड मस्त आसा. फ्रूट सलाद, तें सलाद, हें सलाद, आयस्क्रीम, मागीर फुड्डींग खालें पुरो आसा. कळ्ळें. फुड्डींग तें पुरा कॉन्क्रिटी भितर घालचें आसा न्ही पयलें फुड्डींगान. तें पुरा तातूंय आसा, जेवणांत ती आसा पुरा तें. मागीर मस्त सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, मागीर कालें तें पुरा मस्त तें. मागीर मेन कोर्साक कळ्ळें गे मस्त आयटम. बोकऱ्याचें, दुकराचें, कुंकडाचे 2-3 आयटम, बोकऱ्याचे 2-3 आयटम, कळ्ळें. दुकराचे 2 आयटम, मागीर इडल्यो, सन्नां आनी कालें रुमाल रोटी, ते रोटी, हे रोटी, पुरा कितले आयटम. तर तातूंत एकलो म्हणालो की इतलें स्टार्टर दिलां, परतून इतलें पुरो आसा, देखून मेन कोर्स इल्लोसो उणो करया. मेन कोर्स म्हळ्यार इतलें स्टार्टर खावन, इतलें पुरो खावन, इतलें पुरो पिवून तुका मेन कोर्स तितलें खाता ते. कळ्ळें. देखून घरचो येजमानी म्हणालो की आळे सैबा तुका हांवें कितलें सांगलां तितलें कर. मेन कोर्स बऱ्यांतलो बरो दवर, उरल्यार माडा मुळा घालया. पडोवन वचों ना. पुडो फंक्शन बरें जायचें, कांयच उणें आसूंक नजो. फंक्शन बरें जायचें. उरलें जाल्यार तुका कितें माडा मुळा उडयता. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हळ्यार पयशे आसात, दरबस्त पयशे आसात, कितलेंय खर्च करूंक तयार आसा. पूण पेल्याच्या गरजांक पावोवंक हांव तयार ना. पेल्याच्या कुमके पावोवंक हांव तयार ना. पेल्यांक दान दिवन करूंक म्हाका जाय. म्हज्या खातीर, म्हज्या नांवा खातीर, म्हज्या बऱ्या कार्या खातीर कितले करसूंक तयार आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, इतल्या लाखांनी, इतल्या करोडांनी खर्च करना, ते पुरो वेस्ट करच्या बदलाक न्ही बरें काजर कर, बरें जेवण दी, सगळें दी.
1 लाख कडसून चेडे 50 लाख करसी तांतले एक 10 लाख उरोवन एका दुबळ्या घराक एक दुबळ्या मनशाक एक घर बांदून दी 1 बेडरूम 1 किचन 1 हॉल बांदून दी तुजें नांव जाल्यार घाल म्हज्या पुताच्या वा म्हज्या दुयेच्या काजारा बाबतींत तुका एक डोनेशन ती मरता मसूर तुज्या पुता खातीर दुये खातीर तुज्या खातीर मागतली गी ना बेगिनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून भक्तीच्यो खरण्यो दान धर्मांनी आटापून आसात आनी आयच्या सुवातेंत आमी पळयलें जेजू म्हणटा कोण पळय दान धर्म करता तो ताच्या मुखल्यान कोंब वजयनाका थोड्यांनी म्हणचें आसा तूं म्हजें नांव दिताय जाल्यार इगर्जेक हांव सगळी इगर्ज म्हज्या नांवार बांदता थोड्यांनी म्हणचें आसा इगर्जेक म्हजें नांव दिशी जाल्यार सगळी इगर्ज म्हज्या नांवार हांव बांदतां तितले थोड्यांनी पयशे आसात तें जायना सायबा इगर्ज तुजी एकल्याची न्ही सगळ्यांची देखून सगळ्यांनी वंती गेले म्हळ्यार ताणें मागीर 1 लाख रुपया मार दिवचो 1 लाख रुपया सर दिनात बेगिनी आसात म्हजें नांव जाय जें नांवा खातीर सोमी म्हणटा दान दिनाकात गरजां खातीर देवाच्या आशिर्वादा खातीर बेसांवा खातीर दिया हांव एक पटी निमाण्या शुक्रारा कुरिस्तोन रावलो उमो आसा न्ही कुर्साचो उमो कळ्ळें गे एकलो मनीस आयलो लास्ट तो मुखार बसलो मुखार येत पयलें येतालो उमो काडून घेवंक तो लास्ट आयलो कळ्ळें लास्ट आयल्या उपरांत कुर्साचो उमो काडून गेलो कळ्ळें मस्त लोक आयला पयलें तो बसून ताल्लो कळ्ळें लास्ट उठोन आयल्या उपरांत उमो काडून गेलो उमो ताज्या उपरांत बोल्सांत हात घालून पॉकेट काडली हांव पळोवन ता पॉकेट काडून नोट वंदयता ओडून 100 रुपया काडलो आनी घालो सगळ्यांनी पळयचें म्हूण 100 रुपया घाला कित्याक पयलें तें काण मूठ मान दवरूंक जाता ना गे इतलो लोक सगळो येवन उमो काण घेता पर्यंत जाग्यार पॉकेट काडून 100 रुपया काडून मूठ मान दवरून जाल्लें गे सगळ्यांक दाखोवन घालीचें गी तुवें कितले घाले म्हणून आयच्या दिसाच्या सुवार्तेंत मार्काच्या वांजेलांत आयच्या दिसाच्या सुवार्तेंत मार्काच्या वांजेलांत पळया मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 12 ओळ 40 आनी 1 आमी पळयता थंयसर 40 आनी 4 पर्यंत मार्काचो वांजेल अध्याय 12 ओळ 40 आनी 40 आनी 4 पर्यंत पळया थंयसर जेजू म्हणटा थंयसर देवाचें उतर म्हणटा उपरांत जेजू देवाळाच्या काजरां समकार बसून आसता लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतालो तें पळोवन आसलो जेजू पळोवन आसलो देवाळाच्या धर्म पेटेंत म्हळ्यार उंडेंत लोक थंयसर दुडू घालनासलो काणी घालनासलो आनी तें जेजू पळयता सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले जायतो दुडू ओत्ताले बडा बडा करून कळ्ळें थोड्यांनी मस्त कोयनान वच्ची गडो आवाज जाता न्ही जाल्ली देंवयल्ले बरी लॉरियेर कळ्ळें ते हांगा टिप्परार जाल्ली खाली घालतना बरो जाता तशें थोड्यांनी हाडून वच्चें बरो सक्कळी कुतून पळयत आनी कळालें वतलें साहेब हांव थोडे पातोरी घालूंक घात खावंक जायना आवाज आयला जालें तांकां तशें तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री जेजूच्या काळार विधव स्त्रियांक मान नातुरलो गौरव नातुरलो स्थान मान नातुरलो तांचे लागीं कांय इनकमूय नातुरलें ही दुर्बळी विधव स्त्री एका पूत भुरगीं कोणी नातुरली कोण ना पूण जाल्यार पळय ती देवळाक येता तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणी घाले तांब्याचे 2 पयशे काणी घाले तें कशें लो उस्तराच्या पोंताक आशिल्ले लो सुटोवन लो घाले उरल्यांनी व्हडले कोयना नोट घाले कोण जेजू पळोवन तालो बरो हुशार जेजू पळोवन तालो कोण कितले घालतात म्हणून जेजू पयशांची हांगा आशा नातली कितले घालतात कितले घालनात तें ताका पडोवन वचना खंयच्या काळजांत तूं घालताय खंयच्या मनांत तूं घालताय कितल्या बरेपणान तूं घालताय तें पळोवन आसलो जेजू पळया आनी देवाळाच्या हुंडेंत थंयसर शेकेल पयशे घालूंक आशिल्ले शेकेल कोत्ता न्ही तुमकां शेकेल इज्रायलाचे पयशे शेकेल आनी रोमी चक्रवर्तीचे पयशे इंग्लंडाचे पयशे पावंड
आनी चालावणाक आशिल्ले पयशे पावंड कळ्ळें गे लोकांच्या बोल्सांत आशिल्ले पयशे तेंचे पावंड अंगडीक पुरा दिवंक सामानाक ताका दिवंक पुरा पयशे पावंड कित्याक म्हळ्यार रोमी चक्रवर्ती अधिपती चलयतालो थंय अधिकार चलयतालो देखून ताचे पयशे चालावणाक आशिल्ले कळ्ळें गे पूण जेरुजलेमाच्या देवळांत पयशे घालतना जेरुजलेमाच्या देवळांत पयशे घालतना खंयचे पयशे घालचे आशिल्ले शेकेल घालचे आशिल्ले जर तर रोमी चक्रवर्तीचे पावंड घालता जाल्यार तो पातकी तो अपराधी तो पातकी म्हूण थारयताले शास्त्री फरिज्यो देखून सुकोनी खंयच्याच मनशान जुदेवान देवळाच्या हुंडेंत ते पावंड चक्रवर्तीचे पयशे चलावणाक आशिल्ले घालूंक नासले ते फकत शेकेल घालचे आशिल्ले देखून लोक कितें करतालो लोक पावंड हाडून येतालो पावंड आशिल्ले तांचे लागीं आनी ते शेकेलाक बदलूंक वांटोवकाराचे मांड आशिल्ले वांटोवकाराचे मांड एक्सचेंज कावंटर देखून जेजून कान उडयले ते वांटोवकाराचे मांड एक्सचेंज कावंटर आशिल्ले वांटोवकारांचे मांड देखून थंयसर लोक येतालो पावंड दितालो शेकेल काण घेताले आनी वचून उंडे घालताले आनी ते एक्सचेंज करचे आसात पळय ते लुट्टाले लोकां लागचे कळ्ळें की 10 पावंड काडून 1 शेकेल दिताले पळया एका शेकेलाक कितलें मोल आसा आतां एका शेकेलाक सड्ड म्हळ्यार एका शेकेलाक कितलें मोल आसात इज्रायल असली कोण आसा तांकां 12 तो 14 रुपया 12 तो 14 रुपया आसत या 20 रुपये धरया 12 तो 14 या 20 रुपये मॅक्झिमम एका शेकेलाक पावंडा कितले आहात सुमारे 60 रुपीज की 70 रुपीज कोण आसात सांगूत ना म्हाका तिशी आसूंक पुरो 60-70 रुपीज हां कितले 100 आहात हां 100 रुपीज आहात की पावंडाक एका पावंड 100 रुपीज शेकेला कितले एकलो मोबायला सुत्या हां 22 रुपीज हां एका शेकेला 22 रुपीज पळया 2 रुपये चड जाले आतां सांगतना 22 आनी एका पावंडाक 100 रुपीज पळया आनी ते कितें करताले पळया 1 पावंड 10 पावंड काण गेल्यार 1 शेकेल दिताले लुटचें आनी जेजूक राग येयलो ताका देखून जेजून पळय छाबूक वडले आनी मारले तांकां मारले मांड दवणयले वांटोवकाराचे मांड ओमते घाले थंय इकतेल्या गोरवांक पाड्यांक पाडक्यांक पोसव्यांक कोवड्यांक खाण उडयले ताणें कित्याक म्हळ्यार सोरांचें बुयार जालें लुट्टाले ते पुरो लुट्टाले पापाच्या लोकांक आनी विधविकी म्हळ्यार विधविकी कांय 1 पावंड काडून 2 तांब्याची नाणां दिल्लीं कोण ना आनी ती 2 तांब्याची नाणां कोण आयल्या ती थंय लो उंडेन घाले तिणें लो उंडेन घाले कोण्णे पळोवना घाल्ले त्या पडूले आवाज येवना 2 ल्हानशे कळ्ळें की 5 पयशे पयले आणे आशिल्ले न्ही पयले आणे आसले आणे आमच्या मलगड्यांच्या काळार 1 आणो 2 आणे 3 आणे 4 आणे 5 आणे 8 आणे वय की न्ही आणे आशिल्ले आनी आण्याच्या बदलाक रुवी आसताली न्ही 1 रुवी 2 रुवी 1 रुवी 2 रुवी नासले की हां पयसो आहले बरी 1 पयसो आहले बरी 1 रुवी 2 रुवी आसताली न्ही गे मलगड्यांक गोतू ना तांकां डॉलर आहले ती अमेरिका आहली न्ही आतां हांव मात इंडियांत आहलो कालें गरजेचें आसून आनी 1 रुवी बरी 1 रुवी आपले 1 रुवी बरी तिणें 1 ल्हानशें तांब्याचें नाणें घालें आवाजूच येवना कळ्ळें आवाजूच येवना पूण सगळ्यांच्या काणिकेची बरी काणी कोणाची जाली ते विधवीची थोड्यांनी इतले वतल्यान बरो करून कळ्ळें टिप्परार जाल्ली वतले बरी वतल्या थोड्यांनी हुंडेन थोड्या नोट घाल्यात जेजू पळोवन तालो जेजू लागीं मोबायल नातले फोटो काडटालो म्हाका धाडटालो 2 सांग म्हूण मोबायल नातले पाप पूण जेजून पळया समा पळयलें आनी ते विधवेची काणी ताका भोव पसंद जाली कित्याक पसंद जाली जेजू म्हणटा उरिल्ल्यांनी पुरा आशिल्ल्यांतलें घालें उरिल्ल्यांनी पुरा आशिल्ल्यांतलें घालें ह्या विधवेन नातिल्ल्यांतलें कांयच नातिल्ल्यांतलें आशिल्लें पुरा घालें थोड्यांची एक सोय थंय बरो गूण थोड्यांचो पुसून दिवचें म्हज्या सांगात म्हजो एक इश्ट आसलो म्हजो इश्ट कळ्ळें की तो म्हाका मेळ्ळो खंय
स्टेट बँक अंपान गटे स्टेट बँकान मेळ्ळो वळखीचो अळे बा म्हाका एक 50 रुपया दी म्हणालो 50 रुपया कित्याक म्हणे तुजे कडेन पयशे ना ते हांव तो ओट्टो शिकताल्या सेमिनारीन हांव म्हळें ना म्हाका जाय टिकेटी पयशे ना सायबा आलें घालें गेली कोण एकलो मागतो लागलो 50 रुपया काडिल्ले ताका आतां म्हजे कडेन टिकेटी पयशे ना हांवें म्हळें तुका टिकेटीक 10 रुपया दवरून दियेताले न्ही पुरा कितें दिली ना ताणें 50 रुपया विचारले 50 रुपया म्हाका दी म्हणलो हांवें 40 दिवचे बरें न्ही 50 काडिले टिकेटीक देव पावतलो म्हण चिंतलें तूं मेळ्ळो म्हणलो मागीर हांवें दिलें ताका तसले मनीस आसात ना म्हणना आशिल्ल्यांतले पुरो दिवचें म्हजी माय आसा ती आमच्या घरा आमी ल्हान आसतना मस्त जाणां आसतालीं घरा आनी कितले जण जेवंक येताले म्हणना आतां ही म्हजी माय जिवांत आसा हुशार ना जाल्यार आसा लिनाबाई म्हणून सकडा मोगाची सकडा मायंत म्हणजे तिका कोणीय येवं दी जेवा पुता जेवा कळ्ळें 50 रुपयांचे तारले रांदल्यार जेवा 10 रुपयांचे तारले रांदल्यार जेवा कळ्ळें गी जायते बोटी आमकां कडीत मेळटाली भुरग्यांक आल्यांगत वाडचें थोडी बोटी वाडटना हांवें म्हणचें माई तुका दवर मागीर वाड तुका दवर म्हाका दवरला मुता म्हाका दवरला पुरा बरो आसा म्हणून कुंडल्यान बरोवन मासली हांव वचून पळयतना घालें कडी मात मासली एक्की ना थोडे पोटी हांवें पळयल्लें आसा मडकेंत एक चूर शीत नातलें आसा काय गुंडयतना नीस मात आनी 2 शितां उप येतात मात सोडल्यार कांय ना हांवें म्हळें मागीर कांय ना तुका हांव घट्ट जेवल्या मुता हांव तुमी जेवच्या पयलें जेवल्या आमी जेवच्या पयलें हांव जेवल्या बेश्टें पोटी मारच्यो आपणाच्या पोटाक नासतना हेरांक वाडलेली स्त्री आपणाक मास मासली कांय साशा नासतना एक कुडको दवर नासतना पुरा हेरांक वाडलेली म्हजी माय असली मनशां म्हजी माय म्हूण मात न्ही जायतीं जाणां आसा आपणाक दवर नासतना पूर एक कुडको दवर नासतना काण दवर नासतना एक मसलीसो कुडको काण दवर नासतना एक मूठ शीत काण दवर नासतना पुरा वाडन हेरांनी जेवल्लें पळोवन संतोश पावतलीं जायतीं जाणां आसात तशेंच दरबस्त आसोनी कुंडल्यांत आनी मडकेंत कांय रांदूंक गुत्त ना अय्यो पयलें सांगलें जाल्यार फोन केलें जाल्यार कांय म्हणी करी येतें आसलें कळ्ळें पयलें म्हणी सांगलें जाल्यार कांय म्हणी करी येतें आसलें आतां कांय रांदूं ना कालें करचें जायत बाय व्हडणी हांव जेवंक म्हण येवना कुंडल्यांत आसा मासली बरो न्हू मास आसा मडकेंत बरो शीत आसा पूण जाल्यार एक मूठ जेव वाडटा म्हूण थोडें सांग मुखार सरना आसात तसलीं मनशां आसात हांवें पळयलां दोनपराच्या बरा गेल्ल्या म्हाका एक आंबोट सरबत दिलां पिवंक पूण एक मूठ जेवन वच म्हणून म्हाका सांगूना म्हाका आमच्याच कुटुंबाच्यांनी सयऱ्यांनी आसात मनशां दिवचें म्हळ्यार इतली सुरातकी यब्बा दिवंक नाका तुळ्यांत एक गाद आसा न्ही कुरिद पोंडला मल्लात कोर्द पोवरा बल्ली म्हणून कुरिद पोंडला मल्लात कोर्द पोवरा बल्ली कुसोन गेल्यार व्हडणी दिवन वचोन म्हणून थोड्यांक भायर तावन बरें येतात थोड्यांच्या घरा भायर तावन बरें येतात न्ही बरी चॉकलेट हाडटात मंच आनी घाल वतें खाली बरी पोरींची चॉकलेट नांव येनात म्हाका बावंटी पुरो हाडटात न्ही आनी दवरतात फ्रिजांत घरा आसची कोण ही उतर प्रायाची डायबेटीक शुगर आसली तांकां खावंक नजो न्ही आनी भितर दवरतात सदां फ्रीज ओपन करतना पळयतात बंद करतात पूण शेजारच्या कोणाक एक चॉकलेट दिया म्हूण दिनात मागीर एक्सपायरी जाल्या उपरांत आपले भुरगीं जोर करतात हें दिवंक जावना गे तुमकां खावंक जावना गे हें दितल्या खाताल्या म्हण दिवंक जावना गे वय गे एक्सपायर जाल्यान गे मागीर सज्जाच आपूण अरे पुता चॉकलेट अंदर खा म्हूण दिवचें मागीर एक्सपायरी जाल्या उपरांत थोड्यांनी काडून उडोवच्यान पूण जाल्यार एक वांडची संवय ना एक पुणी एक स्त्री देवादीन जाली की म्हाका एकल्या कोणें म्हळें स्त्री देवादीन जाली की कळ्ळें आनी देवादीन जाल्या उपरांत सिमिस्त्रीन मरणाची रीत आनी पुरो जावन घरा वचून तिचें रूम पुरा क्लीन करतना तिची 2
ट्रंक आसली ट्रंका कळ्ळें ट्रंका कोताने पेटो कोताने अल्युमिनियमाचे पेटो आसतात तांतू 56 कापडां आली कितली 56 कापडां आली नवी कितली हा हा थंय न्हिदल्यात आसता बरें थंड जाता म्हण न्ही गे बरें हांवें जोगुळाक सांगलें बरी जाता तुमकां पळण्यान न्हिदले बरी न्हिदल्यांत कालमाडीच्या स्टेल्ला मारीस पळण्यांत न्ही गे कितली 56 कापडां पूण सगळ्या तिच्या जिवितांत तिणें घाली 2 कापडां एक सदां मिसाक आयताराचे मिसा 2 कापडां दुसरी कापडां घालून ना पुरा स्टॉक करून दवरल्यान आतां मेल्या उपरांत तिचे सुनेन आनी पुरा कालें गेलें तिच्या कामागारांक पुरा कापडां जाय जाल्यार वरां म्हळें कळ्ळें आनी भायर दवरली ट्रंकां एकूच कापड कोण्णें व्हरूंक ना कित्याक म्हूण विचारलें एकल्या सुनेन विचारलें गे कित्याक व्हरनाय तूं कापडां ताका ती म्हणाली जीव आसतना एक कापड दिवना 2 कापडां घालून तिणें सगळें पयण काबार केलां आं सगळें पयण 2 कापडां घालून काबार केलां एकूच तें कापड जीव आसतना दिवना आतां मेल्या उपरांत तें कापड घाल्यार वाटेर गंडी धरतली म्हाका गंडी धरतली म्हजें कापड घाल भोंवताय म्हणून म्हाका नाका बा त्या कापडांचो सावास नाका म्हणून एकल्यान एक कापड व्हरूं ना गे मागीर पुरा कापडां एक कडेन घालून उजो दिवन उलपायलीं गे 56 कापडां हजारांची कापडां कांय इकल्यार कांय चिंता 1.5 लाखाची कापडां पुरा 1.5-2 लाखाची पुतान सुनेन आनी पुरा दुवेन पुरा हाडलीं वायतावन पुरा कितें फायदो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जीव आसतना तुका नाका जाल्यार दी न्ही दुसऱ्यांक तुज्या मुखार तें घाल्लें पळोवन तुका संतोश भोगता गी ना वय गे न्ही तें कापड न्हेसलें पळोवन संतोश भोगता गी ना तुका नाका जाल्यार दी सोंगोन दवरचें मोरचें मेल्या उपरांत कोणी घालनात तें पळोवन भियेता जाल्यार कितें फायदो देखून आमच्या जिवितांत दान धर्म वो गरजेचें आशिल्ल्यांतलें दिवचें ओके नातिल्ल्यांतलेंय दिवंक पळयचें नातिल्ल्यांतलेंय दिवंक प्रयत्न करीत आमी नातिल्ल्यांतलें आमी सेमिनारींत आसतना आमकां सेमिनारिस्तांक एक बर्स आसताले बर्स म्हळ्यार बेनिफॅक्टर आसताले की माल्टा गांवचे सड्ड आसताले की माल्टा गांवचे आसतना एका सेमिनारिस्ताक 1 लाख रुपये दिवन ते स्पॉन्सर रावताले आनी आमचे सेमिनारीचे थोडे प्राध्यापक थोडे पाद्र्याप आनी थोडे सेमिनारिस्ट माल्टा गेल्ले की माल्टाक तेणी चिंतलें की माल्ट ग्रेस्त गांव आनी मस्त लोक थंयसर पयशावाले देखून जायते लोक स्पॉन्सर करता म्हणून आनी थंय वचून पळयतना तांकां अजाप खंय हर एक घरा हँडिकॅप मनीस कळ्ळें गे समाकट्ट काम ना कृषी काम आनी भोव कश्टांचें जिवितांचें पयशे ना ल्हान घरां तांकां पळोवन अजाप जालें आनी म्हणालें की तुमी कशें इतलो दुडू दिवन तुमी सेमिनारिस्तांक शिकयतात ताका तांणी म्हणलें की पावस आयलो वय पावस आयलो आसून दी पावस येवन दी पावसिल्ले दिसतना पावस नासतना गिमशिल्ले दिसना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां देखून ते म्हणाले की काल म्हणाली हळे आमी 3 पटी जेविना आमी 2 पटी जेवचें नातले 1 पटी जेवचें आनी 1 पटीचें जेवण उणें करन आमचो खर्च उणें करन आमची कार्यक्रमां उणी करन कांय उणें उरोवन आमी तो जमो करून पयसो तुमकां सेमिनारीक धाडटा सेमिनारिस्तांक शिकोवच्याक आमी आशिल्ल्यांतलें न्ही नातिल्ल्यांतलें उरोवन 4 आयटम खावचे 2 आयटम खावन 2 आयटमाचे पयशे उरोवन आमी तुमकां धाडचे पळया हें जावन आसा विधवेची काणीक म्हळ्यार तें नातिल्ल्यांतलें दिवचें आशिल्ल्यांतलें न्ही वय म्हज्या मोगाच्या बाबणीन मतीन दवरूंक जाय देखून सिराक असो ग्रंथ म्हणटा अध्याय 29 सिराक चॅप्टर 29 ओळ 8 वाचलें जाल्यार दुबळ्यांक सोंसणीकाय दाखय तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावोंक तांकां दिनाका आज्ञा पळोव दिवन गरिबांक मोग कर देवाच्या आज्ञा पळोव दिवन गरिबांक मोग कर तांच्या गरजांनी तांकां रित्या हातांनी धाडिनाका पळया तांच्या गरजांनी तांकां रित्या हातान धाडिनाका जायते फावटी थोडे फावटी रित्या हातान धाडटा आमी कांय ना म्हजे लागीं कांय आसात म्हजे लागीं आसा पूण नंतना म्हणजे नंतना म्हजे लागीं कांय तो मागता
मागीर खाली हातांनी पाटी येता बेजार आयुसान पाटी येता आसोनी दिनान न्ही वय म्हज्या मोगाच्या बाबणीन आज देवान आमकां आपयला तुज्या लागीं आसा उदार मापान दी फकत दुडू मात न्ही बंगार मात न्ही आस्त मात न्ही तुजो वेळ तुजी बरी कामां तुजी सेवा कुमक करची अवकाश बसता आसात वाटो हजार आसात अवकाश आसात आनी ते वाटो अवकाश आमकां देव दिताना ते गळसूंक जाय उजव्या हातान दिल्लें दाव्या कळाना जावं आनी तें कितें देव पळयता तो आमकां आशिर्वाद दिवं नेसले भक्ती करण्यो आदारूं स्वामी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಮುನಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ Alleluia, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ ತಾಳಿಯ ಬೇಡ್ಯಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ ಸಕ್ಕಣ ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ ತಾಳಿಯ ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಅಲೆಲೂಯ ಸಕಣ ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ Alleluia, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ ತಾಳಿಯಬೇಡ ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ ಆರಾಧಾ ಆರಾಧಾ ಸ್ವಧಿ ಸಕ್ರಾಮೆಂತ ಸಂಗತ ಮಣಿಯ ಆರಾಧಾ ಆರಾಧಾ ಸ್ವಧಿ ಸಕ್ರಾಮೆಂತ ಉಕ್ತಿ ಮೋನ ಕಲ್ತ್ಯಾ ಕಳ್ಸಾ करताव तुका भक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका करताव तुका नमा जीविता सोवूंड तूं आमकां मोगासो ग्रास्तो व्हरतो
आमच्या आत्म्याचो जिविताचो वंड तूं जिविताचो वंड तूं आमकां मोगाचो ग्रास तो व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगाता शेतांव तुजी कृपा लालेतांव तुजो सांगाता शेतांव तुजी कृपा लालेतांव हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधना आराधना स्वाधी सक्रामेंता भक्ती मोना कलच्या कळसा करतांव तुका नमन करतांव तुका नमन संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो तुका मेळूंक आशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव तुका मेळूंक आशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधना आराधना स्वादी सक्रामेंता स्वाधी सक्रामेंता भक्ती मोना कलत्या काळसान कलत्या कळसान करतांव तुका करतांव तुका नमन आराधन आराधना आराधना आराधन स्वाधी सक्रामेंता सक्रामेंता भक्ती मोना कलत्या काळसान कलत्या कळसा करतांव तुका नमन करतांव तुका नमन भक्तीन करतांव तुका नमन हालेलुया 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 Ergan tuka sumyan Jesu. Ergan tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 आम्ही बसया मग छबाव बनी नॉम सो सुमयामच्या मध्ये आसा जळत्या बोला लागीं कोण गेल्लो हा मोईचे गेल्लो जळत्या बोल्या लागीं आनी थंय तो कितें पळयता जळत्या बोल्यांत कितें पळयता मोईचे हा कितें पळयता उसो न्ही गे आतां ताका बोल्याक उजो पेटलो जाल्यार बोल्यांक कितें जाता हा उलपोन वयता न्ही लासता पूण हांगासर बोल्याक उजो पेटला बोल्याक लासना हा बोल्याक उजो पेटला आनी बोलें लासना जाल्यार अजाप वयगी न्ही हा हय अजाप पळोवन तो आतुरायन बोरता आनी त्या बोल्या लागीं वता आनी तो ताका एक ताळो आयकता कितें ताळो आयकता हा
तूं रावलाय ती सुवात पवित्र. तूं रावलाय ती सुवात पवित्र. देखून कितें कर हा तुज्या पांयांच्यो वणो काड. पांयांच्यो वणो कित्याक काडचे हा तूं रावलाय ती सुवात पवित्र. देखून पवित्र आसा त्या जाग्यार तुज्यो वाणो घालच्यो सारके न्ही. बेगिनी देवाचें आजारपण खंय आसा थंयसर आमी वाणो घालूंक नजो. पूण आमी घालता गे. आमी काजारा गेल्यार इगर्जेन वाणो घालता. कोणाच्या मरना गेल्यार इगर्जे वाणो घालता. कित्याक म्हळ्यार आमकां गोत्त आसा आमी रावची सुवात पवित्र न्ही. आमी त्या रावल्या सुवातेर देव ना तशें आमकां भोगता. देखून आमी वाणो घालता. कोणी मनीस कोणाच्या घरा भितर इकताना वाणो घालताय सांगा म्हाका. हां डायरेक्ट शूज वाणो घालून येताय तो भायर दवरता खाली पांयान तुज्या घरा भितर इकता. तुज्या घरा भितर इकताना मनीस वाणो घालून भायर दवरून भितर इकता जाल्यार इगर्जेक येताना कित्याक जायना. आमचीत मनशां आमचीत कातोलीक सो कॉल्ड म्हणटात पळय ती आग्रा गेल्यार ती ताजमहाल आसा न्ही ती पळोवंक येतात. वाणो घालूंक सोडटा ते वाणो घालूंक सोडटा ते ना खाली पांयान वचचें. कितलें थंड आसूं दी पांय आयस जाल्यार थंडेल्या दिसांनी हे गिमशिल्या दिसांनी ते मार्बल कितले ऊन जावन पांय उलपल्यार आमी खाली पांयान वचचें. आमी व्हडल्या व्हडल्या देवळांक पुरो येता. थोडे पडी येतात पिकनिकाक गेल्या उपरांत. दिल्लीन लोटस टेंपल आसा आनी पुरो व्हडले व्हडले टेंपलां आसात. अमृतसर टेंपल आसा खालीच पांयान. थंय ग्रेस्त दुबळो म्हूण कांय ना हर एकल्यांनी खाली पांयान तसोच. ते रेव आसूं दी फातर आसूं दी माती आसूं दी आमी पुरपूर नासतना संतोशान खाली पांयान येता. आमची इतली बरी ग्रायनेट घाल्ली इगर्ज इतल्यो सुबीत इगर्ज हर एक हप्त्यान पुसतात झडतात नितळ करतात जाल्यार हांवें तेंत शेण गुड्डायल्ली वाण तेंत मेळें गुड्डायल्ली वाण तेंत धुळींत चल्ली वाण आनी पांय आनी काले म्हणटा शूज तेंत घालून कांयच बगप नासतना कांयच काळजांत कांयच बेजाराय नासतना डायरेक्ट भितर इकता. मेळे मेळे शूज वाणें घालून आमकां कांय बगना. सक्रामेंत आसा कांय बगना. एवकरिस्त आसा कांय बगना. तूं कुमगार आमी सेवता कांय बगना. कांय बगना म्हाका. कित्याक हांव रावलां ती सुवात पवित्र न्हय कशें म्हाका भोगता. पूण स्वस्थ जेजू देव म्हणटा देवाचे उतर तूं रावलाय ती सुवात पवित्र. देखून तुज्या पांयांच्यो वाणो काड. आनी ते बोगाक आमकां येना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितलो बाबार्थ म्हाका आसा म्हूण हांव दाखयता जाल्यार हांव बाबार्थी न्हय जाता. आनी तूं उलयता तो देव अब्राहमा लागीं उलयता तो देव. कोण तो देव? कोण तो देव? देव कोण तो? कोणाचो देव? तो म्हणटा हांव तो देव. देव अब्राहमाचो देव. इल्लें तोंड उक्तें करा बरो पावस येता. आं देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो आनी ताच्या संततेचो तुजो देव तुज्या लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी आतां तुज्या लागीं कोण उलयता? पाद्र्या उलयता जाल्यार जेजूच्या नांवान पाद्र्या उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून ह्या देवाची स्तुती करी सई. खालत्या काळजान नितळ मनान आतां म्हणलें आतां आराधनाचें गीत खालत्या काळजान भक्तीन मनान करतां तुका नामान
इस्कालत्या काळसान भक्तीन मोनान करता तुका नामा. आमी फकत म्हळ्यार गायला पावना, आमचें काळीज कालतें मोन भक्तीचें आमी सांगूंक जाय. आनी त्या काळसान आनी मोनान देवाची स्तुती करूंक जाय. देखून देवाचें उतर म्हणटा, सुमीस म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवा समोर कर. देखून ताच्या मनाक स्तुतीचें गीत आमी गावया, उबी रावया. आमचो सोमी, आमचो देव, आमचो रक्षक, आमचो सोडवणदार. पाण संख्या 35 मोता 5. महिमेच्या देवाक, काकुळतीच्या सागोराक संतोषान आमी नावाडया. भजन तशें करुया, किर्तन तशें गावुया, आनंदान ताका हरसुया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. भजन ताचे करूया, कीर्तन ताचे गावुया, भजन ताची करुया, कीर्तन ताचे गावुया, आनंदान ताका हरसुया, आनंदान ताका हरसुया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. सोपी संसार देवान रचलो, मनशाक व्हरतो केलो. सोबी संसार देवान रचलो, मनशाक व्हरतो केलो. पुरपे धेर्यान ताका परलो, मोगान सांगाती केलो. पुरपे देण्यान ताका भरलो, मोगान सांगाती केलो. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. दैवीक सक्तेन मनशाक भरलो, दिवून सणवायता. दैवीक सक्तीन मनशाक भरलो, दिवून सणवायता का. पोविसर्गा राजा ताच्या, केलो ताका परिसा. पोविसर्गा राजा ताच्या, केलो ताका परिसा. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोरा, संतोषान आमी नावडया. हल्ले हालेलुया, हल्ले हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया. हल्ले हालेलुया, हल्ले हालेलुया, हल्ले हालेलुया, 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 हल्ले हालेलुया, 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 जो गुलाब जे द्वारा दान जे सगळ्या काळ संबंधित आत्मा एक मात्र देव, या देवाबाई दुसरा देव ना तुका समय मधुकाचा वरादा गुलाब. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर गान तुका सुमिया जो गुलाब तुका सुमिया, आराधना तुका सुमिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Ergan tuka sumyan Jesu. Ergan tuka sumyan Oglap tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Hallelujah. 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 बसया. एक घडी बोर समी आपण आम्ही
जाकेव आसलो जाकेव तुमी जाणा जाकेव हा जाकेव जाणा कोण तो बाप्पू जाकी बाप्पू कोण जाकेव सूंक वसूल करतलो पवित्र पुस्तकान सुवार्थेंतलो मोठो व्यक्ती कोणाक पळोवंक अशें येतालो हां पूण तो संतोष भरीत आसलो गी आ ಗೊತ್ತುನಾ हां संतोष बरीत आसलो गी संतोष बरीत आसलो तो जेजू पळोवंक अशें तें ताचें तें एकाचें दूख आसलें कहलें दूख हेरांक लुटुरलें दूख हेरांचेर चड आपारशिल्लें वस्तू ग्रेस्त काय आसली कोणा कडेन ताणें वांटून घेवंक ना कोणाकय दिवंक ना दान धर्म करून गोतूनातलें भितर घालूंक मात गोत्तालें आपारसूंक मात गोत्तालें दिवंक गोतूनातलें असलो जाकेव कंतिश्ट जाल्लो बेजारान आसलो आनी तो नासाच्या वाटेक सांपडलेलो नासाच्या वाटेक कळ्ळें पूण सुटका दितलो जीव दितलो सोडवून दितलो एकलो आसलो जेजू म्हणटा कळीत आसलें ताका पळोवंक तो आशेतालो देखून तो एका रुखार सोडलो खंयच्या रुखाक रुमडीच्या रुखार सोडलो जेजूक ताणें सांगूं ना कोणाकय सांगूं ना लो तो सोडलो आनी जेजू येताना ताणें जेजूक पळोवंक ताणें पळयलें पूण त्या रुखा म्हळ्यार येताना जेजून वयर पळयलें आनी म्हळें जाकेवा सकला देव आनी म्हाका तुमगेर आज रावस पळया सपनान ही चिंतूं ना जाकेवान जेजू वयर पळयतलो आनी म्हाका सकला पळयतलो आनी तो आमगेर येतलो जेवतलो रावतलो सपनान चिंतूं ना म्हळ्यार जेजूच्या मोगाची एक करणी जाकेवा सकला देव म्हाका तुमगेर येसय रावसय फिनिश जाकेव इतलो संतोश जालो पळया जेजू गेलो ताच्या घरा जाकेवान बरें करून जेवण केलें जेजू जेवलो संतुश्ट जालो जाकेव आनी कितें म्हणालो दिमी घाल सोम्या ज्या मापान हांवें हेरांक नुकसान केलां लुटलां 10 वांट्यांनी पाटी दिता पळया हांवें दान करूं ना धर्म करूं ना आनी करता म्हजें जिवीत बदलता आनी जेजू कितें म्हणालो ताका हा आ कितें व्हडल्यान हा तुमी कोणी व्हडल्यान उलयना न्ही तुमी व्हडल्यान उलोवन कितें करता मासली मार्केटीक गेल्या मात न्ही बांगुड्यांचे म्हणून व्हडल्यान दुसरें आयकत हा आयच्या दिसा ह्या घराक बादशाह आयल्या पळय जाकेवाक मात्र न्ही आख्ख्या घराक बादशावी सगळ्या घराक बादशावी बायलेक पुतांक धुवांक भुरग्यांक सगळ्यांक बादशावी जाकेवाच्या एका करणे वरवीं आमी जायते बोटी आसोनी आत मोटवे करन पुंजोन दवरन न्ही कुसोन जायते उडयल्लें आसा आजुनी जायत्या काबडांत जायतीं कापडां जायतीं उस्तरां स्टॉक करून दवरलीं आसात तीं घालूंक गेल्यार कूड मोटी जाल्या उस्तर बारीक जालां जायनात पूण जाल्यार दिना आमी जायते फावटी मागणी केल्यान करूंक आसा म्हूण मात्र मागणी भक्तीच्यो करण्यो न्ही हय की न्ही आतांत कोंत न्ही मुखार इमास मोत खंय नमान बरे श्रें पोळ जेस तितल्यांत नमान बरे कुरपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रें भिता तूं सदी आनी सदवी फळ तुजे कुसचें नंत ना नमान बरे श्रें फळ तितल्यांत शॉर्टकट न्ही भगवंती मरये देवाचे माये आम बसत विनंती कर क्रिस्ताचे माये आम बस विनंती कर आमी घाले म्हणजे मासुटी कर न्ही क्रिस्ताचे माये मासुटी कर थोडुंदराचे माये मासुटी कर खंयचें मास कुंकडाचें दुकराचें बकऱ्याचें सुटी कर हांव खाता शॉर्टकट अर्थ ना
कांय ना मागोवंक आसता देखून मागचें भक्तीच्यो करण्यो करूंक आसात म्हूण धरच्यो आनी मुखांतर आमी सुखीदार जावचें देखून काळीज आनी मन दोनीय सांगाता घाल मागस एका मनान एका काळजान आमी मागूंक जाय देखून आमी जायते फावटी सुख केल्ले आसा एक घडी बदोळे दांपी आमी सुमेलाचें बक्षणें मागया सुमेलाचें बक्षणें मागया आमी काकुळत म्हजी कर सुम्या काकुळत म्हजी कर तुज्या पदकाची दूख धरता सुम्या बगस म्हाका काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सुम्या काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया राग केला सुम्या मसर केला कपट मनमतीन दवरला हगे चिंतला वायट उलयला खबरो केल्यात पेल्याचें नांव पाड केलां पेल्या विशान कुडी उलयला मसर केला सुम्या तुजी निंदा केल्या तुका फोव तो मान गौरव दिवंक ना एवकरिस्तान तुजें आजारपण ओळखून घेवंक ना तुज्या मुखार केळकुळां केल्यान तुज्या पवित्र दिसताक फोव तो मान दिवंक ना तुजें उतर वाचूंक ना तुजें उतर नियाळूंक ना एका मनाचे काळजाची जावन मागणी उबारूनांत सवयेची मागणी म्हळ्यांत भक्तीच्यो करण्यो आदारूंक आसात म्हूण आदारल्यात मोगान त्यो आदारूनांत दान धर्म करूंक सुरातपण गेला सुरातीस जाल्यांक मागूंक आयलेल्यांक रित्या हातांनी पाटी धाडलां जायती सुखी केल्या सोम्या बक्षणें मागता काकुळत म्हजी करी सुडका दी सोडवून दी बाच्या विला बय सोम्या काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया सगळी सांगाता काकुळत म्हजी कर सो अर्ध्या रात दवर म्हणया काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया मगळ बाबडीन आमचें समर्पण करया ह्या वक्ता सगळे तुमच्या हात उस्क्यार दवरा उशोवन दवरा अशें दवरा तुमचे सगळे समर्पण करा ह्या वक्ता तुमची सगळी कूड सोमयाच्या पांयां समर्पिया तुमच्या माताच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंतली सगळी कूड सोम्याक समर्पिया सोम्याक समर्पिया तुमची पिडा तुमची कंत तुमची बेजाराई तुमचे दूख सगळे उसार सांगा सोम्या लागीं तुमचे इतल्या उसारा सांगा तुम्ही आयल्यात मागोंक सोम्या लागीं आसरो मागून आयल्यात भलायकी मागून आयल्यात समाधान मागून आयल्यात संतोष मागून तुम्ही आयल्यात मागा तुम्ही तुमकां कितें जाय मागा तुमचे कुडीक भलायकी मागा जायते जाणांक डायबेटीक आसा ते नॉर्मल जावचें मागा जायते जाणांक काळजाची पिडा आसा ते काळजाची पिडा गूण जावचें मागा जायते जाणांक युट्रसाची गर्भकोशाची पिडा आसा ती गूण जावच्या पासत मागा थोड्यांक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा ते गूण जावचें मागा थोड्यांक विविध मोनेचें कॅन्सर लंग्साचें खातीचें हाडांचें रक्ताचें कॅन्सर ती गूण जावच्या खातीर मागा जायत्यांक किडनीची पिडा आसा डायलिसीस आसा क्रिएटिन चड आसा फुडें जावच्या खातीर मागा जायत्यांक गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा गॅस्ट्रिकेची पिडा गूण जावच्या पासत मागा जायत्यांक शिरांची अस्कतकाय आसा ती गूण जावच्या पासत मागा जायत्यांक गांठीची दुखी आसा पांयांच्यो गांठीची दुखी आतां पांयांच्या गांठीची दुखी गुमटेची दूख शिरांची दूख हाडांची दूख संदांची दूख आसा ती गूण जावच्या पासत मागा तकले पडापड जायत्या जाणां आसा
गूण जावच्या पासत मागा. मायग्रेनाची पिडा आसा गूण जावच्या पासत मागा. दोळे हुलोप दोळ्यान दुकान दिवची दोळे कोरोज आसात गूण जावच्या पासत मागा. कानाई कानान कानाची दूख आसा कान पडापड आसात गूण जावच्या पासत मागा. तोंडान आलसार पडचे पिडा आसा पडपडचे पिडा आसा दान दूख आसात जिबे पडपडचे आसात गूण जावचे पासत मागा. मोतीचें टेन्शन आसा स्ट्रेस आसा डिप्रेशन आसा ते उणें जावच्या पासून गूण जावच्या पासत मागा. मागा सोमया लागीं तुमच्या कुटुंबा पासत मागा. समर्पण दिया सोमयाक. तुमच्या पतीक पत्नीक पुता दुवांक आवय बापाय भाव भयणीक कुटुंबाच्या सेस्सा माऱ्यांक परगांवांत आसात भाव भयणी काम करून आसात काम नासतना आसात बेकार आसात काजर जाल्लीं आसात काजर जायनासतना सैरीकेक सोदून आसलीं आसात लग्नाचे वेतान भुरगें नासतना कंतिश्ट जावन बेजाऱ्यान आसलेलीं आसात तांचे पासून मागा. समर्पण दिया सगळ्यांक तुमच्या कृशीक तुमच्या बेळ्याक तुमच्या वावराक तुमच्या कश्ट वावंटीक सोम्या मुखार दवरा. तुमकां कश्ट दितात इजा दितात तुमचें नांव पाड करतात तुमकां उपद्र दितात तुमचे विरोध फटफरियाद घालून केस घालतात तांच्या बसत मागा. समर्पण दिया सगळ्या सोम्याच्या पांयां तळा. सोमी आसा हे वक्त तो म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. सोम्या समर्पिया हे तुमी कश्ट दिले न्हू वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो स्वामी. तुमकां विशव दिवं तुमकां समाधान दिवं तुमकां सुटका दिवं तो आशेता. पावसिले दीस सुरू जाल्यात मात बरो पावस येशे मागा. कृषीक बेळ्याक मनशां जानवरां सुकण्या संवसांक हर एकल्याक पियोवच्याक आनी हर एका संगतीक जाय पडचें उदक बरें पावसा मुखांतर आमकां वर्सभर पावस जावं दी म्हूण मागा. देवाक रगां दिया पावस धाडलेल्याक आनी मुकलोय पावस आमकां बऱ्यान येसू मागया. समर्पण दिया सगळें तुमचें जिवीत. एक ल्हानशें भुरग्याक कशें एक भुरगें कशें आवयक आपणाक समर्पण दिता त्या समापान आमी सोम्या समर्पण दिया. आनी सोमी म्हणटा ह्या वखदा पिये नाका म्हज्या बाळा. पाणसंको 98 तुमी दोळे धांपून मागा. भाऊ एकंतार म्हणटाना तुमी दोळे धांपून तुमचे सगळे समस्ये तुमचे कश्ट कंत बेजार पिडा शिडा सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. पिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या आसाय तूं पांयां तळा. म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा पिये नाका आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर मुखार तूं सर धरून म्हजो हात धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगात म्हजो सांगात. मुखार तूं सर मुखार तूं सर धरून म्हजो हात धरून म्हजो हात दिता तुका हांव दिता तुका म्हजो सांगात. सो सांगात. बे तुका दिसतना आनी कत तुका भोगताना कोण तुका भोगताना वय सोम्या एक सूर आसून कोणूच नासतना तुका दिसतना कन तुका भोगताना कोण तुका भोगताना एक सूर आसून कोणूच नासतना एक सुर आसन कोणूच नसताना सर्वांनी साण उदासताना उदासताना केदीं सणसोना केदींच सणसोना हांव केदीं सणसोना केदींच सणसोना. भिये नाका म्हज्या बाळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. पांयां तळा. मुखार तूं सर मुखार तूं सर धरून म्हजो हात म्हजो दिता हात तुका हांव दिता तुका म्हजो सांगात. म्हजो सांगात. भिये नाका पिडा तुका येताना कश्ट तुका दोसताना
कष्ट तुका दोस्ताना पिडा तुका येताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका भोगता दुःख कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरवसो सांडताना सोम्या निराश जावन बरवसो सांडताना पातयेनी सुकोवन सलवण येताना सोम्या सुकोवन सलवणी येताना केदिंस सणसोना सणसोना आनी हांव केदिंस सणसोना म्हणटा सोमे सणसोना भियेनाका म्हज्या बाळा नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा भियेनाका म्हज्या बाळा नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा हालेलुया 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 उला मारा सम्या बावार्ता समी तुमच्या मध्ये असा तुमकाच गुण करता तुमका सर्व वाईट विघ्नांतल्या अनवरांतल्या राखता हे सम्या तुमचे समर्पण करा सम्या जेजू या सगळे भक्ती का तुझ्या पायांतळा समर्पिता तुझी गुणकाची दैवी संगताच्या शिरा शिराने वळ तुझे पवित्र कसुडी तळकर तुझ्या नावांत का बरे का तुझ्या नावांत का गुण कर वाईट सत्तेता कोण सत्तेता देवसराच्या नाट्य तळल्याता माटमंत्रता विधिस्मरणाता करी वार सम्या तुझ्या शुभांबे समाने आशीर्वादाने आपपोट जेजू गुण कर जेजू तुझ्या बेसमाने बोल टच them, heal them, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आपपोट जेजू गुण कर जेजू तुझ्या सत्यान तांका बर तुझ्या बेसमानी तांका बर गुण करची दैवी संगताच्या शिरा शिरानी वळाय आशीर्वाद नेटाय सम्या आपपुड आणि गुण कर टच heal them, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Atobaria Erganduka Sumyan Jesu Erganduka Oglaptuka Sumyan Jesu Aradanduka Sumyan Jesu Vandanduka Sumyan Jesu Hallelujah 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 Praise the Lord Praise the Lord Sumyaचो आशीर्वाद घेवंक आमी ती मिगल्या आनी समियाचे आशीर्वादाचें गीत आमी गावया ए देवडा सक्रामेंता हो आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर जंय आमी वेता थंयसर पडच्याक मागा सोम्या देवान अब्राहम म्हणलें तूं एक आशीर्वादाचो लोय तूं एक आशीर्वाद सर्व जनांक असो तूं एक आशीर्वाद आनी आज तसो आशीर्वाद सोमी आमकां दिवंक येता तो आशीर्वाद घेवंक थंय जावया आनी जंय आमी वेता थंयसर तो आशीर्वाद आमी जावंक ताची कृपा मागया Itya Bora Sakramen Sasta Nama Karuya Burvilyatya Rupa Bota Navyoriti Athaya Sarvacha Askutris Bhavartha Chimbotipya Sasemapa Tashin Puta Asani Stuti Sao Potvi Mahima Sasna Ekastarya Harsita Tuka Oka Chaspirita Samasumi Navarta प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्तां सुगुडासम काल सोडला तुझे सोडून वर्सदा समचे ते बोगे सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देईन आमकां फोव कर अशें खऱ्या मानान खऱ्या काळजान आनी खऱ्या भक्तीन
आमच्या भक्तीच्या करण्या आदारूंक आनी आमच्या मागणे तुका उबारूंक आनी भक्तीच्या दान धर्माच्या जिविता मुखांतर जायती आशिर्वादां जोड घेवंक आमकां बोबो कर जो चेत आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससना आमेन. आमी मागलें सायबीण मायलें की मस्तो आळे पळया आतां हें ताचें दुसरें जिवीत म्हणचें एका जाप म्हणल्यार बरें मोटव्यान एक दोन उतरां सांग. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गांव दिता. म्हजें नांव सायमन लोबो. हांव गुरकारांव सेंट मदर ट्रिजा वॉर्डाचो मदर ऑफ सॉरो चर्च. हांव एवरी सॅटर्डे हांव येतालो हांगा हाचे लागून रिट्रिटा लागून. एक दीस म्हाका हांगा तूं बसला जालें हार्ट अटॅक आयले. मागीर म्हाका एडमीट केलें. म्हजे पॅरिशनर्स हांगा आशिल्ले देखून हांव बरो जालो आनी हांव आर्गांव दिता वेलेंके माई आनी देवाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हाका आयजाय 41 वर्सीस 10 ते एक उतरां म्हाका मेळ्ळी. आय एम द लॉर्ड ऑफ लिवींग. आय एम द गॉड ऑफ इज्रायल. नो अदर गॉड इज ग्रेटर दॅन यू. आय विल स्ट्रेंथन यू. आय विल हेल्प यू. आय विल प्रोटेक्ट यू अँड आय विल सेव यू. प्रेज द लॉर्ड. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजां आमची तुजे थंय उबारून तुका वचून तुका म्हणून गायता हांव एका ताया. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा. एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा. एक कृपे सागोरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो दिल्ल्यांत आमी घेता बरोवन तुमच्या मापान घेता देखून ल्हान संगतींनी उदार जावंक सोमयाच्या रेस्तुतेंत विधवेच्या त्या मोगाच्या काणिकेच्या रुपांत आमकां आज उलो दिता. तसले जिवी जिवंक सोमयाचो आदार आनी कृपा विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. आज म्हज्या मायेच्या भयणी सुगो बाप्पू देवादीन जाला सकाळी. आज मरणाची सांजेर आसा ताच्यात म्या खातीर ह्या संदर्भार विशेष करून आमी मागी. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान वटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुखदन बक्षणे मागतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतका सोम्या काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतका क्रिस्ता काकुतकर आमचे खातीर विनंती करच्या. तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुतका सोम्या काकुतकर सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक
पावोंक आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आनी देवा, भोवभाग्य होत हांव कारमोरयेन वेलांकनी मायेक आज आमी भक्तीन वंदयता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आनी अशें आमच्या जिवितांत खरेपणी भक्तीच्यो करण्यो आमच्या भगवंत हांव कारमोरयेन आदारलेले परी आदारूंक आनी तुजी बेसांवां जोडून घेवंक आमकां फोव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवरसले येता ससनाच्या ससना. आमेन. तोबीच्या त्या पुस्तकांतलें वाचप. लग्न उत्सव संपलो तेन्ना तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपयलो आनी ताका म्हळें, म्हज्या पुता, तुजे सांगाता पयण केल्ल्या त्या मनशाक फावो ती मजुरी दिवंक उडास दवर. तुवें ताका बसयलेलें प्रास सोड दी. देखून तोबियासान रफायलाक आपयलो आनी म्हळें, तुवें पाटी हाड्डेंतलो अर्दो वांटो घे आनी समाधानान वच. रफायलान तांकां दोगांयकी कुशीन आपयलें आनी ताका म्हळें, देवाक आर्गां दिया, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. ताणें तुमचे पसत केल्ले सोर उपकार सोर प्राणिया मुखार वळखून घेया. ताचें नांव वाखाणून स्तुती गितां गाया. सोर मनशां मुखार देवाचीं कृत्यां प्रगट करा आनी थांबनासतना ताची स्तुती करा. राहाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाचीं कृत्यां प्रगट करूंक जाय आनी तीं हेरांक कळीत करूंक जाय. फावो त्या मनान तीं वाखाणां बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. उपवासा सवें मागणें करा, पूण न्हीदपणा सवें दान धर्म आनीकी बरें. नितीन जमो केल्लें थोडें आनी ती जमो केल्लें ग्रेस्तकाय प्रास अदीक बरें. भंगार पुंजावन दवरचें प्रास दान धर्म कसो अदीक बरो, कित्याक दान धर्म मनशाक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता. जो दान दिता ताका लांब आवक लाभतली, पूण जो पाताक आनी अन्याय करता तो आपणाकच वैरी जातलो. हांव आतां तुमकां सगळें सस सांगता. हांव तुमचे तावन कांयच लिपयना. रायांचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाचीं कृत्यां फावो त्या मनान प्रगट करूंक जाय. पूण हांव तुमकां येदोळूच सांगलां, तूं आनी सारा मागणें करून आसतना देवाचे महिमे मुखार तुमची मागणी व्हरूंक गेल्लो तो हांवूच म्हूण आतां हांवें तुमकां सांगीत. तुमी मेल्ल्यांत मातयेक पावयतना हांव तशेंच केल्लें. तुमची परिक्षा करचे खातीर म्हाका धाडलोलो. तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक देवान म्हाका आदेश दिल्लो. हांव रफायल सर्वेस्पराचे महिमे मुखार सेवा करतल्या 7 दुतां मदलो एकलो. देखून आतां धरणी वयलें उठा आनी देवाची स्तुती करा. पळया, हांव आतां म्हाका धाडलेलेशी वयर वचूंक आयतो जालां. तुमकां घडलेलें तें सगळें बरोवन घालां. देवाचें उतार हें. देवाची ओडपकार. ससनाक जियेता तो देव सदेव जावं. ससनाक जियेता तो देव सदेव जावं. सर्वेस्पर एक फावटी शिक्षा लायता, अनेक फावटी बोगसिता. तो मनशांक धरणी पंडल्या पाताळांत विचार करता. तरी नासाच्या पोंडांतली हात दिवन तांकां वयर काडता. कोणेच ताच्या हातांतली चुकोवन घेवंक जायना. ससनाक जियेता तो देव
देव सदेव तूं जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान ताचेसी पाटी येसी आनी नितीवंतपणी ताचे मोकार चलसी तरी तो तुजेसी पाटी येतलो आनी तुजे थान आपले मुखां मळतोली पोंचोना ससनाक जी येता तो देव सदेव जावं ससनाची येता तो देव सदेव सा Alleluia, Alleluia, Alleluia. आपण दुर्बळे म्हणसान आसा ती कितली बाखी सर्गीचे रास्तांचे म्हणटा सोमे Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तेदवा आपल्या शिकवणेंत जेजू लोकां जम्याक सांगी लागलो शास्त्रांची सत्राय गया पांयांक गोळ न्हेसोन भोवंको पेंटे सालांत सक्तांचो सालाम जोडूंको सिनागोग सभेंत मुखली बसकां आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी लांब लांब मागणी करून ते विधवेंची घरां गिळटात तांकां मेळटली कठीण क्यास्त उपरांत जेजू देवळाच्या खाजाना सामकार बसून आसता लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले तवळ आपल्या शिसांक सरशिंग आपोवन जेजून म्हळें हांव तुमकां सांगतां ह्या धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्तांप्रास चड ह्या दुर्बळे विधवेन घाले कित्याक हेरां सक्तांनी आपल्या ग्रेस्त गायेन बरोवन उरलेल्यांतले घाले पूण हिणें आपल्या दुर्बळ गायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच तांतूं घाली देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता उंड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा काळजां आमची आजू पूण दित हांव तुका कणबेसार दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कणबेसार दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता गोवान सोवुंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर म्हणतो परता बदल म्हण तुजे पवित्र कुडी सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार उड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा काळजां आमची आजू पूण दित हांव तुका कणबेसार दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान
सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असले जाव म्हण मागाते हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फोर्त मानून घेऊ. सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा ह्या नव्यानाच्या दिसा करीत मान दिवंक हे वेदी भोवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासोत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून ती घेता. ताचे वरवीं आनी भलेके मायेच्या विनवणेन तुझ्या दैवीक जिवान दिसान दिस अदीक आमी बरो म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस तुमचे सवे आसों. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपावान म्हूण अळकोंक आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगेवंत अवकार मरी भलायकी मायेक भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशांतय कितली अपारमी तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशाक उळासो तुजो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतां सोदळबार संतोषान तुका वाकणता सर्गान. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्फोर्तो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी मुखाचे. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमतना दिसपट्टे आमच्या जिवितांत भक्तीच्यो कोरण्यो हो त्या मनान आमी आदारूंक सगळें आमचें जिवीत समेच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवन समेच्या कुडी रक्ताची ससाय ह्या वक्ता मागया. बापा करस्सो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक करारचें रगत
पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत निसमेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta gutu pergetuya चिसू मेलो चिसू जीवन साला चिसू नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोवकली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाचे माये संगती आनी तुजो पोती बागेवोन जुजे बागेवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आजना मोतीन दवरून काळजान मनान उदार जावंक देवाचें देवाक दिवंक देवा सादार आनी कृपा मागोवन सुम्यान शिकलेल्या मागणे सांगात मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास गाय तुझे कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतली हरभरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देवकृण्याची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राज वर्सलो येताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याही सभे आसूं. माय मग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. शिळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली. भक्तीच्यो करण्यो भक्तीपणी आदारूंक आमकां आयच्या दिसा आपोवणें दिता ती. काळजा मनान उदार जावं आमकां उलो दिता ती. हे शिळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूंक. जीव्य देवा हांव सेवता ताचेत हांव एक जाता. जीव्य देवा
हांव सेवतां ताचे थंय हांव जियेतां सोमी म्हणटा हांव तो गुंडो आत्म्याक तुज्या पोस्तिवचो सो कोण म्हाका सेविता तो सस्ताची येतलो जिव्या देवा हांव सेवतां ताचे थंय हांव एक जातां जिव्या देवाक हांव सेवतां ताजे थंय हांव एक जातां सोमी म्हणटा हांव दाखवा सोमी सरपांटे तिचे जर म्हजे थंयची येता ते पोळादीक जातले जिव्या देवा हांव सेवतां ताजे थंय हांव एक जातां जिव्या देवा हांव सेवतां ताचे थंय हांव एक जातां सोमी म्हणटा हांव निश्चिवी मोरणाचे पुंजत वेल्ले जो म्हजे थंय जियेता ना ताका बेमोरनाचे जिव्या देवा हांव सेवतां ताजे थंय हांव जियेतां जिव्या देवा हांव सेवतां ताचे थंय हांव जियेतां प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत अवकार मोरयेसो भलायकी मायेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितेल्या जेवणात आमी वांटो घेतला तेच अवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावय म्हण आमी गलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमच्याही सवे आसूं. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार. तुम्ही मुखार येवचे आनी पाद्रा बतावन तुमची मानाची वात घेवची. रेश्मा डिसोजा पेरमन्नूರು, नाव नका पेरंपल्ली, जेम्स कोरडा शिर्वा, पवस्तीन आल्वा उडपी, क्लेटन आनी क्रिस्टन आल्वा उडपी, क्लियोन मेंडोन्सा बेळवाय, डयाना नोरोना लूड्स वाडो कलमाडी, अनिल डिसोजा संतकट्टे, पवस्तीन फुर्तादो बारकोर आनी नावनका कल्याणपूर. दयकन तुमी मुखार येवचें आनी तुमची मनाची वात घेवची. कणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंतीक वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंतीक वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंतीक. ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंतरिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंसून काडली.
देवपुताक तूं गरबी समोवच्या वेळी तुका भुगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकी वाडोवंक हांव भोव सडत रिकतां. ये दुखे संजे भोव मोगाळी माई तुझ्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बांदून भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. हे म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वयस जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळ्ळा शिकर. न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळ्ळा शिकर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परत येवन मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात. प्रोजेक्ट काम बरें जावंक, हायर एड्युकेशन बरें जावंक, मेडिकल एग्जाम पास जावंक, थ्रोट ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक, हट राग पयस वचोंक, आस्थमा गूण जावंक, कठीण पाठदूख गूण जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड वेग्गी मेळोवंक, दिल्लें भांगार आनी पयशे पाटी मेळोवंक, गांठीची दूख पेंटाची दूख गूण जावंक, पांयांची सूज गूण जावंक, हार्मोन्स नॉर्मल येवंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, PCOD पिडा गूण जावंक, जाग्याचे समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, बें पयस वचोंक, UKन पर्मनंट विजा मेळोवंक, मोतीक समाधान मेळोवंक, बऱ्या सांबाळेचें काम मेळोवंक, कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक, वायट इश्टाघात सोडूंक, पोटांतलो उलोवप गूण जावंक, दुबाव पयस वचोंक, ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक, काम सैरीक मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. आमाल पियोवणें सोडूंक, बेगीनच ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक, भुरग्यांनी शिकपा तें गमान दिवंक, मोबायल इंटरनेट जावन भुरग्यांनी पयस रावंक, चोरी जाल्लें भांगार पाटी मेळोवंक, किडनीचे समस्ये गूण जावंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, पुताचें मन परिवर्तन जावंक, आंगांतली सूज गूण जावंक, जीब सारकी सुटोवन उलोवणें सुडाळ जावंक, रीण फारीक जावंक, सर्विसाचे पयशे वेग्गे मेळोवंक, बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, भायर पडिल्ली घरची सावी पाटी मेळोवंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, सर्जरी बऱ्यान जावंक, 21 दिसांच्या भुरग्याक किडनींत प्रॉब्लेम आसा म्हणा त्या भुरग्यान संपूर्ण ताका भलायकी मेळोवंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, माथ्याची एलर्जी गूण जावंक, काजाराक घेवनचो सर अडकळी पयस वचोंक, एग्जाम बरी करून बरोवन बरे मार्क्स मेळोवंक, गॅस्ट्रीक हायपर एसिडिटी गूण जावंक, मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिता. बरो फुडार सारको बेस विंचून काडूंक, घरचें काम वेग्गीं पोंताक पावोवंक, बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक, बांदपासांतली सुडकां मेळोवंक, नर्सींग काम मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, काना तावन उदक येवचें रावोवंक, गव्हर्मेंट काम मेळोवंक, कॅनडा इस्रायल विजा मेळोवंक, सायनस वर्टिको गूण जावंक, पांयांच्या शिरांतल्यो गायी गूण जावंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकते म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कतावीण काळजांत पेटयल्ल्या सैंबवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आम्हा ओव्यांगात विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या घडी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आम्हा ओव्यांगात विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या घडी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आम्हा ओव्यांगात विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या घडी आमेन. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्त तांच्या बुजावणें देवा सपूत मनीस जातना
तुका भुगल्ल्यावर त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यान मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक पूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे सरशी पावोवथी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सोकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लेगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेंत तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये पवित्र ये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक मोर आमकां तुज्या आत्मीक फळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपे धेर्यानी. ए पवित्र ये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक सतान आमकां तूं जियोंक शिकयता. प्रामाणीकपणान रावूंक प्रेरण दिता. जेजू सोमो करून आसच्यो अडकळी कान उडोवंक तूं दिताय स्पिरीत मागण्यासो. हे पवित्र ये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक बोर आमकां तुज्या आत्मीक फळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपे धेर्यानी. कळका बिनाक तूं गटायती दिता. बियाच्यो त्यो सांकळ्यो तूं तुटयताय. धैर्याच्या स्पिरितान बळवून तूं करताय. क्रिस्ताक साक्षी जावंक आमकां तूं बदलता. हे पवित्र ये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक बोर आमकां तुज्या आत्मीक धेर्यानी नेटय आमकां तुज्या कृपे धेर्यानी. ये पवित्र ये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये पवित्र ये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक
पुता सोवे अंकवर मोरी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित काळसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद. वेलंकणीचे माये आम्हा बसत विनंती कर. दर्या शुक्रा आम्हा बसत विनंती कर. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.